तसेच जलस्रोत मंत्री सुभाषबाब शिरोडकर, तसेच वीज मंत्री सुनीलबाब ढवळीकर, तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दिगंबरजी कामत, तसेच समाज कल्याण मंत्री सुभाषबाब फळदेसाई, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानवडे, तसेच सगळे आमदार महोदय, उल्हासबाब तुयेकर, केदारबाब नाईक, रुडलबाब फर्नांडिस, संकल्पबाब आमोणकर, डिलालाबाब लोबो, बाई लोबो, माजी मंत्री आणि विद्यमान आमदार अलेक्सबाब शिकेर, प्रवीणबाब आर्लेकर, गोड म्हजे गोंय, सुंदर म्हजे गोंय, पुर्विल्ले नामनेचे, चड मोठ्या भाग्याचे, ऊंच माथे कोकणाचे, हे म्हजे गोंय, धर्तरे वेलो सर्ग, हे म्हजे गोंय, सासणाचे सुख दिणे, हे म्हजे गोंय. माझे या उतरातलो अभिमान, माझ्या या उतरातली आपुलकाय खूप वेगळी. म्हणून तर माझे गोंय माझो गोंयकार ही भावनाच उपाट मोगाची, उपाट अभिमानाची गवाय दिवपी. हेच भावनेन आपले काम करपी गोंय सरकार आयज तुमका माये मोगाचो नमस्कार करून तुमका उर्वे भरीत येवकार दिता. ऐकू प्यानो, कापडाच्या घोसातल्यान हात वयर काढून देवाचे बेसांव दिवपी दसऱ्याचो उत्सव गावागावांत चालू आसा. गावागावांत आज तरंगणी चल्ल्या. सगळ्या खातीर सुख फुडें वचच्या आदी गोंय राज्याचे भौमान अधिक मुखेलमंत्री तुमचे एक ल्हानसो संवाद साधूंक सोदता. टाळयांच्या गजरान आम्ही पहिली मुखेलमंत्री महोदयाक परबी दिवया या माझे घर योजने खातीर. नमस्कार. भायर आशिल्ल्या लोकांक हांव मुद्दामून सांगपाक सोदता की गेटीचेर चड गर्दी करूं नाकात. आमी तुमकां भितर घेवपाचो प्रयत्न करता. अजुनूय बी 1000-1500 लोक कॅम्पसा भितर पावतले, बट एकदम गर्दी गेटीचेर करची न्ही. आणि खास करून जी भुरग्यांक घेवन आयल्या तांच्यांनी मात गर्देन न रावता वचून एक तर सायडीक नाजाल्यार बसीत बसची, कारण भुरग्यांक मदीं गर्देत हाडची न्ही. प्लीज गेटीर आसलेल्या लोकांक मुद्दामून सांगता. दुसरी गजाल, मदीं खुर्ची खंयचीच खाली दवरूं नाकात, कारण खूब जाण अजुनूय भायर उबे आसा जे भितरूच पावूंक ना. म्हणून मदीं एकूय खुर्ची खाली दवरची न्ही आणि पूर्णतः सगळ्यो खुर्च्यो भरून घेवच्यो. आमी 5 मिनटां भितर मिटींग सुरू करता. ठरलेल्या वेळा प्रमाणे माननीय अमितजी शहा हे टायमार हांगासर पावतले आणि पुराय मिटींग टायमार जातली. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. भायर आसलेल्या लोकां खातीर परत एकदा कळवणी, तुमकां आमी अजुनूय 1000-1500 लोक भितर कॅम्पसान पावतले भितरल्या हातूर, आणि भितर आसलेल्या हॉलांनी तुमकां स्क्रिनीचेर हो कार्यक्रम पळोवपाक मेळटलो. सगळ्यांनी सहकार्य करचें ही विनंती. कोणीच म्हणजे एकामेकाक ढकलचो न्ही, कोणूच एकामेकाचेर प्रेशर घालून फुडें येवपाचो प्रयत्न करचे न्ही. पुलिसांक सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें. माननीय मुखेलमंत्र्यांच्या उतरांनी माझ्या गोंयकाराक ही विनवणी, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो कार्यक्रम फुडें सरता. दसऱ्याचे भांगर आमी लुटला पयर, आता भांगराळो खीण लुटपाचो वेळ आयिल्लो आसा. गांवागांवांत तरंगडी चल्ल्या.
सुख समाधानाचो बरे भलायकेचो कौल सगळ्यांक मेळचो म्हणून गाराणी चल्ल्यात. धंद्याचो भलायकेचो कौल देव दिता, पूण ज्या घरान हो कौल घेता त्या घरकाराक हुस्को लागला तो आपल्या घराचो. दिसपट्टे त्याच्या कानार पडटा की ह्या वाड्यावयली घरां मोडपाची आसात, त्या नगरांतली घरां मोडपाची आसात. पिळग्यान पिळग्यो उबारलेली आमची घरां, ज्या घरात आमचे कुटुंब वाडले, जिणेचे सुख दुःखाचे खीण आमी वांगडा भोगले, ते मोडून वचत काय? देवा, घामा कश्टान बांदिल्ले म्हजे घर वाचय, संकश्टांतल्यान म्हाजी मठी सांबाळ. आणि या गाराण्याक देवाच्या कृपेन आज गोंय सरकार आपल्या आदाराचो कौल दिता आणि गोंयकारांक मोठ्या आपुलकायेन सांगता की म्हज्या गोंयकारा, भिवपाची गरज ना. म्हज्या गोंयकारा, तुझे घर मोडचे ना. तुझे घर राखपाक आमी कायदेशीर वाट काडटले आणि हुस्क्या शिवाय तुझ्या घरात तुका राबितो करपाक मेळटलो. हो ऐतिहासीक कौल आयज ह्या आमच्या आंगणान सगळ्या गोंयकारांक मेळटलो. ह्या आंगणान आयज गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या संकल्पनेतल्यान अभूतपूर्व अशा माझे घर या योजनेचो शुभारंभ रोखडोच जातलो. या दबाजाच्या सुवाळ्याक आयज सांजवेळाचेर माननीय केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहाजी हांची उपस्थिती आसतली. तांच्या सयत गोंय राज्याचे मानेस्त मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मंत्रिमंडळातले हेर वांगडी, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपादजी नाईक, खासदार सदानंदजी तानवडे हे उपस्थित आसात. या निमतान तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान आमी स्वागत करता आणि तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करपा खातीर मुरगांव मतदारसंघाचे आमदार संकल्पबाब आमोणकार हांकां विनंती करता की त्यांनी सगळ्यांक उतरांनी येवकार दिवचो. नमस्कार. सगळ्यांक वेलकम करता हांगा. गुड इवनिंग एवरीवन. आयज थोड्याच वेळान आमचो देशाचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर तशेंच कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाहजी आमच्या मदीं थोड्याच वेळान उपस्थित जातले. जो हांगा मुद्दाम येता जे आमचे माझे घर योजना ही लॉन्च करपाक लागून. सो आमी सगळे जाण आमचे ऑनरेबल होम आनी कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाहजीची वाट पळयता. त्याच प्रमाणे आमचो तुमचो सगळ्यांचो लाडको गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्याच्या विचारान, ज्याच्या लिडरशिपाच्या अंडर, ज्याच्या स्वप्न तेणेन पळयलेले, जे माझे घर योजना ही गोंयकारांक लागू जावची आणि आयज ती योजना जी आसा माझे घर योजना ही आयज हांगा इनॉग्रेट जाता थोड्याच वेळान. त्याच प्रमाणे माचेर उपस्थित असलेले आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD आदले मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामतजी, तशेंच आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मोन्सेरात, तशेंच आमचे WRDचे मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर, आमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय, टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खवटे, आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि कला अकादमीचे आर्ट अँड कल्चराचे मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर, तशेंच आमचे पॉवर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकरजी, तशेंच उपस्थित असलेले आमचे सगळे आमदार, माझे कलीग इन द असेंब्ली, तशेंच माजी मंत्री उपस्थित असलेले, तशेंच आमचे फुडें उपस्थित असलेले आमचे पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर, आमचे
पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तशेंच आमचे सगळे डिफरंट डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिस बेरर जे हांगा उपस्थित आसा, आमचो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी कंडुवेलू, तशेंच बाकीचे सगळे जे डिग्निटीज हांगा येयलेले आसा, आनी त्याच प्रमाणे आख्खे गोंयसून जे आयज हांगा आमचे लोक उपस्थित जाल्लेले आसा, हे माझे घर योजना स्किमीक लागून जे आयज इनॉग्रेशन जातले तेजे लागून तुम्ही सगळे जाण येयला म्हणून तुका सगळ्यांक स्वागत करता, तुमचे सगळ्यांचे वेलकम करता. आयज माझे घर योजना, आयज आमी जेन्ना म्हणटा माझे घर योजना, जाल्यार आयज पर्यंत केन्नाच कोणे विचार सुद्धा करूना आसतलो, कोणाच्या तकलेन एक कल्पना सुद्धा येवना आसतली, अशें डिसिजन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतलेले आसा. आनी हे डिसिजन जे आसा एक गोंयकारांक लागून एक हिस्टॉरीक डिसिजन आसा, एक इतिहासीक डिसिजन आसा, कित्याक आमी कोणूच ते विसरूंक शकपाना. कित्याक आयज जे विजनान जी कल्पना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आपल्या मनान हाडली आनी हे रियलिटी करपाक लागून आयज हे माझे घर योजना आयज लॉन्च जाता. आनी ही गोवा स्टेट जी आसा आमची, ही म्हाका दिसता एक हिस्ट्री करपाक वयपाक लागलेली आसा. कित्याक आख्खे देशा भितर ही आमची गोंयची एक फर्स्ट स्टेट आसा जी ही माझे घर योजना लॉन्च करपाक लागलेली आसा. आनी हेजे जर श्रेय वयता जाल्यार फक्त आमच्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्नमेंट, हे सगळे आमचे जे कॅबिनेट मिनिस्टर आनी बाकीचे आमचे सगळे वांगडी ज्यांच्यांनी ही रियलिटी करपाक लागून आयज आमी सगळे फुड्यान रावलेले आसा. आयज माझे घर योजना जेन्ना आमी म्हणटा, कित्याक आमकां खबर आसा आयज कितलीशीं वर्सां जाले आमचे गोंयकार लोक घरांनी रावता, बट ते घर खंय तरी आमच्या नांवार ना, ते रेग्युलरायज करूना आमी ते गव्हर्नमेंट लँडाचेर रावता. कितलीशीं वर्सां जाली, कोण 25 वर्सां 50 वर्सां 100 वर्सां पयलीं सुद्धा लोक ह्या घर बांदून रावपाक लागलेले आसा. बट आयज तांकां एक मालकी हक दिवपाक लागून, ओनरशीप दिवपाक लागून आयज हे डिसिजन घेतलेले आसा. आनी आयज ही स्कीम लॉन्च जाल्या उपरांत सगळ्यांक हो मालकी हक ओनरशीप म्हणटा ते सगळ्यांक मेळटले. आयज गव्हर्नमेंटाच्या अंडरसून जी फॉर्मां आमी डिस्ट्रीब्यूट करतली, जी फॉर्मां तुमकां मेळटली, ही फॉर्मां भरल्या नंतर एवरी घराक डायरेक्ट गव्हर्नमेंट डेप्युटी कलेक्टरा कडसून सनद म्हणटा ती प्रोवायड करतली आनी एक सर्टिफिकेट दितली स्टेटिंग दॅट ओनरशीप ऑफ दॅट हाऊस, आनी ते लँडाची ओनरशीप आनी त्या घराची ओनरशीप एवरी मनशाक जो गोंयान आसा ताका मेळटली. आयज खंय तरी हे शक्य जावपाक शकले, कित्याक आयज आमी पळयता आमच्या गोंयान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, त्याच प्रमाणे आमच्या सेंट्रलाक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा. जेन्ना डबल इंजिन सरकार असल्या कारणान हो एकदम फायद्याचो जाल्ल्या कारणान आसा. आयज डबल इंजिन सरकार जो आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी जो आयज आमचो प्रायम मिनिस्टर आसा, तेज्या अंडर, तेज्या सहकारान, तेज्या सपोर्टान आयज आमी गोंयान पळयता कितलेशे आमचे डेव्हलपमेंट जावपाक लागलेले आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ते मागीर रोड्स जावं, हायवेज जावं, ब्रिज जावं, आमचे हॉस्पिटल जावं, जीएमसी हॉस्पिटल, बाकीचे इतले डेव्हलपमेंट जे आयज आमी पळयता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, हेजी देण आसा जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटान आमकां ही सगळी देण दिल्लेली आसा. आयज हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, अंडर माझे घर योजना जे घरां जी आसा, जी गव्हर्नमेंट लँडाचेर घरां आसा आनी जी कम्युनिटी लँडाचेर घरां आसा, जी 28 फेब्रुवारी 2014 म्हळ्यार 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत जी घरां ही गव्हर्नमेंट लँडाचेर जी कोणेन बांदलेली, तांकां हे सगळी घरां जी आसा ती रेग्युलरायज करपाक लागून ही स्कीम आयज लॉन्च करपाक लागलेलो आसा. आनी हेजो जो बेनिफीट दर म्हाका दिसता, हेजो बेनिफीट जी सर्वे जाल्लेली आसा आमच्या गोंयकारांक, जे आमचे गोंयकार भाव भयणी आसा, आमचे आख्या गोंया भितर 50% पैकी जास्त लोकांक हेजो फायदो जातलो. आनी मुद्दाम सांगपाक सोदता,
गोंया भितर 50% जातलो तो जातलो, बट एक मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो हांव आमदार आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 90% लोकांक हो फायदो जातलो, 90% लोकांक हो फायदो जातलो. कित्याक आयज मुर्मगांवान आमची चडांत चड जी घरां आसा, पोर्चुगीज टायमा वयरसून घरां आसा, 100 वर्सां जाली घरां आसा, ती आयज सगळी गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा. आयज ही सगळी घरां जी आसा ती रेग्युलरायज जावपाची आसा आनी तेच्या लागून खरेंच आमी सगळे जाण आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे धन्यवाद म्हणटा आनी हेजो सगळ्यांक चड बेनिफीट म्हणटा तो आमच्या मुर्मगांवान जातलो. ही हाऊस रेग्युलरायज जातली ती जातलीच. त्या प्रमाणे मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता, आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी अशी 600 युनिट आसा, फ्लॅट्स आसा, 600 फ्लॅटां जी लँडस्लायड जाल्लेली तेन्ना त्या लोकांक बांदून रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर दिल्लेली. जेन्ना नॅशनल हायवे बांदपाक थंयसर येयले तेन्ना त्या लोकांक थंयसरली तेंची घरां खाली करून तांकां रिहॅबिलिट केल्लेले. अशी 600 युनिट आसा आनी ती 600 बिल्डिंगी फ्लॅट्स आसा ते त्या लोकांच्या नांवार केन्नाच नासले, ते रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या नांवार आसलेले. आयज हांव सल्यूट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, कित्याक तांच्यांनी अशें डिसिजन घेतलेलें आसा कित्याक ही सगळी 600 युनिट जी आसा तारीवाडेच्यान GRBची ही त्या लोकांक ओनरशीप दिवपाची, त्यांच्या नांवार करून दिवपाचे हे डिसिजन घेतलेले आसा आनी आयज ते लॉन्च जावपाचे आसा. हांव तेज्या लागून समस्त मुरगांवच्या लोकांच्या तर्फे तशेंच आमच्या गोंयकारांच्या तर्फे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्यांचे सगळे कॅबिनेट कलिगाक आमी धन्यवाद म्हणटा. कित्याक अशें तुमी आमकां इतली लोकांक हेजो बेनिफीट घेवन दिवपाक तुमी फुडाकार घेतलेलो आसा. आयज आमी पळयता जेन्ना आमी घर म्हणटा जाल्यार सगळ्यांक दिसता हो घर हे म्हाजें घर आसचें आनी हो घर म्हणटा तो फक्त एक स्ट्रक्चर न्हू, हो स्ट्रक्चर आसता घराचो, बट तेज्या भितर एक फॅमिली रावता आनी ही फॅमिली जेन्ना हे घराच्या बाबतींत सदांच टेन्शनान आसता कित्याक बाबा हे घर आपल्या नांवार ना, हे घर आमचे प्रॉपर्टी, आमी एक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर आसा, सदांच एक भंय आसतालो, एक लागटी तलवार म्हणटा ती तकलेचेर सदांच आसतली, केन्ना कितें जायत, केन्ना कितें जायत, बट केन्नाच कोणा कडेन कापासताच जावना हे लोकांचे प्रॉब्लेम आसा ते सॉर्ट आउट करपाक. आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जी धाडस दाखयलेली आसा, जो फुडाकार घेतलो आसा, हो लोकांच्या मनांचो जो भंय आसा, गव्हर्मेंट लँडाची जी घरां आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करपाची जर धाडस दाखयलेली आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दाखयलेली आसा. आयज येदे व्हडले जेन्ना डिसिजन जाता म्हाजें घर योजनाचें जाल्यार थोड्यांच्या पोटान दुखतलेच न्हू, थोड्यांक हे वायट दिसतलेच कित्याक तांकां नाका हे जाल्लेले. आमकां खबर आसा कित्याक हे जे ऑपोजिशन आसा, आयज ऑपोजिशन लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. आयज ह्या स्किमीच्या बाबतींत लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. लोकांक आयज सांगपाक लागलेले आसा गव्हर्मेंट हे करूंकच शकना म्हणून, बट आयज तांकां आमी सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटान ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन घेतलेले आसा आनी ही स्कीम आसा ती आयज लॉन्च जाता. आयज ही स्कीम जाता ती लॉन्च जाता ते पळोवन तांकां एकदम भंय जावपाक लागलो आसा, मनान भितरच्यान ते पाकपूक जावपाक लागलेले आसा आनी नाका जाल्लेले ते स्टेटमेंट करपाक लागलेले आसा लोकांक मिसगायड करपाक लागून. हांव विचारपाक सोदता तांकां ऑपोजिशनाक, जेन्ना आमचे असेंब्लीन हेजे डिस्कशन जाताले जाल्यार हेवूय 7 आमदारान डिस्कशन करचे सानू वॉकआउट कित्याक केले असेंब्लींतसून, भायर कित्याक सगळे असेंब्लींतसून, हेंच्यांनी ह्या स्किमीक सपोर्ट कित्याक करूं ना. हेज्या वयरसून दिसता कित्याक तांकां ही स्कीम जाल्लेली नाका आसली, तांकां भंय जाल्लो आसा. ही स्कीम जाली जाल्यार तांचो फुडार काबार 2027 म्हाका दिसता तेंच्यांक ती इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाचे सुद्दां तांकां तकलेन भंय जाल्लो आसा आनी तांकां अशें दिसपाक लागलेलें आसा ही स्कीम जर रियलिटी जाली जाल्यार फुडें 2027 आमकां घरा वयचें पडटलें म्हणून ते सध्या नाका जाल्लें स्टेटमेंट करपाक लागलेले आसा. हांव तुमकां एकूच सांगपाक सोदता काबार करच्या पयलीं, आयज हे कोणाच्या जे ऑपोजिशन उलयता, बाकीचे कोण उलयता तेंच्या भितर तुमी खंयसरूच भितर हे इन्वॉल्व जावं नाका. इतलेंच सांगपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर विश्वास दवरा, आमच्या पार्टी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरा, आमच्या गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरा. जे उतर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेले आसा ही घरां सगळी रेग्युलरायज जातली,
ओनरशीप जी तुमच्या नावाचेर जातली ही फुडल्या 6 म्हयन्या ते 8 म्हयन्या भितर ह्यो सगळो प्रोसेस काबारचो ही घरां तुमच्या नावार जातले हे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां उतर दिल्लेले आसा. आयज परत एकदा हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या आख्या कॅबिनेट मिनिस्टराक आनी आमचे ऑनरेबल पार्टी भारतीय जनता पार्टीक धन्यवाद म्हणटा कित्याक अशी एक इम्पॉर्टंट स्कीम लॉन्च केल्ली आसा म्हाजे घर योजना आनी ह्या योजनेक लागून मुद्दाम आमचो युनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाहजी आयज गोंयांत येता ऑलरेडी पावला थोड्याच वेळान ते हांगा माचेर आसतले आनी त्यांच्या हातीन ही योजना इनॉग्रेट जातली तेज्या लागून थोड्या टायमा भितर हे स्टार्ट जातले. त्याच प्रमाणे आमच्या गव्हर्मेंटाक आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक जे मान सन्मान म्हाका दिवन हांगा वेलकम करपाक लागून एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी त्या लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय गोवा. बोलो भारत माता की वंदे. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे मना काळजातल्यान स्वागत. या कार्यक्रमाक आताच उपस्थित राविल्ले निळकंठबा भरणकर हांचे बी आमी मना काळजातल्यान स्वागत करता. तशेंच हातून युवास जे हांगा आयिल्ले आसा तांचे बी मना काळजातल्यान स्वागत. तर आज फुडल्या पावण्यार तुमच्या मुखार राज्यसभेचे खासदार महोदय श्रीमान सदानंद शेठ तानावडे आपले ह्या म्हजे घर योजनेच्या अंतर्गत आपले मनोगत व्यक्त करता. म्हजे घर योजना या योजनेच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे भायर सरले आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत थोड्याच वेळान हांगा पावपाचे आसात. आमचे गृहमंत्री अमितभाई शहाजी व्यासपीठाचेर उपस्थित दिगंबर बाब कामत मंत्री बाबूश मनशारात व्यासपीठाचेर सगळे मंत्री आमदार सगळे पत्रकार आनी मोठ्या संख्येन उपस्थित गोंयभरल्यान आयिल्ल्या सगळ्या भावांनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता कारण तुमी भितर बशिल्ले आसात त्याच्या पेक्षा डबल लोक आज अजुनूय भायर आसा आनी त्यामुळे एकूण ज्या तरेन म्हजी घर योजना या योजनेच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमात सबंद गोंयच्यान एक बऱ्या तरेचो प्रतिसाद आज मेळिल्लो आसा. हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाचें अभिनंदन करता कारण गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर पयल्या वेळाचेर एक असो ऐतिहासीक असो निर्णय तांच्यांनी घेतलो आनी गोंयभर आनी ज्या तरेन शहर आसत गांव आसत ह्या सगळ्या भागा भितर रावणारे जे लोक आसा ज्यांच्यांनी आपली घरां बांदून दवरिल्लीं आसात जे घरांनी रावतात पण ते सदोदीत त्यांच्या तकलेचेर टांगती तलवार मानेचेर आसा आनी त्यामुळे हातूंतल्यान एक सुटका मेळपाक जाय गोंयच्या सगळ्या लोकांक ताचो फायदो मेळपाक जाय आनी म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक ऐतिहासीक असो निर्णय घेतलो आनी आज थोड्याच वेळान आमी ताचे साक्षीदारूय जातले. आनी एक बरी गोष्ट आसा की ज्यांच्या हातांतल्यान हो शुभारंभ जातलो ते आमचे माननीय गृहमंत्री अमितभाई शहाजी जे सबंद देशभर एक परिचित आसात. ज्या तरेन आमी जर आज पळयले आसत की देशांतले सगळ्यांत जास्त काळ ज्यांच्यांनी होम मिनिस्ट्री सांबाळ्ळे हे जर कोण आसत जाल्यार ते अमितभाई शहाजी आसत. त्यांच्यांनी ज्या तरेन त्या मिनिस्ट्री मागीर ती कॉपरेटिव्ह मंत्री आसत किंवा होम मिनिस्ट्री आसत ज्या तरेची डिसिजनां तांच्यांनी घेतली ऐतिहासीक अशी डिसिजनां तांच्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाच्या माध्यमांतल्यान घेतली. नॅशनल कॉपरेटिव्ह पॉलिसीच्या पॉलिसी आसत किंवा ह्या देशा भितरल्यो ज्यो कॉपरेटिव्ह सोसायटी आसा त्या सगळ्या सोसायटींचे कॉम्प्युटरायझेशन जे करप आसत ह्या सगळ्यात महत्वाचें जर आज आमी पळयलें आसत ज्या जम्मू काश्मीरात 317वें कलम काडून जम्मू काश्मीर आनी लडाख हो भारत देशाचोच भाग आसा हे प्रूव्ह करणारे जर कोण आसत जाल्यार ते अमितभाई शहाजी आसा. आनी त्यामुळे असे वेगवेगळे निर्णय जे आसात हे तांच्यांनी आपल्या मंत्री पदाच्या कारकिर्दीन घेतिल्ले आसात. आमी पळयताले की आमी स्वतंत्र जालो भारत देश स्वतंत्र जालो
पण जे वेगवेगळे कायदे जे आशिल्ले ते सगळे ब्रिटीश राजवटीतले कायदे आशिल्ले. IPCचे कायदे तांच्यांनी बदलले आणि इंडियन कायदे जे आसा ते तांच्यांनी नवीन पार्लिमेंटा भितर हाडले. भारतीय न्याय संहिता आसत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आसत किंवा भारतीय साक्ष अभिनियम आसत, ह्या सगळे वेगवेगळे जे काम केलें हे आज अमित शाहजी आसा आनी त्यांच्याच हातांतल्यान आज ह्या बऱ्या कार्याचो शुभारंभ जावपाचो आसा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी मॅक्झिमम काळ जे मुख्यमंत्री म्हणून ह्या गोंयचे रावले, ज्या तरेन सुरवातीक 2012 पासून मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानी वेगवेगळे योजना ह्या गोंयच्या लोकांक लागून हाडले, गरीब मनशाक लागून हाडले, गोंयचो विकास जावचो, गोंयच्या मनशाचो विकास जावचो म्हणून हाडले. हे सगळें कंटिन्यू तांच्यांनी फुडें दवरलें. आनी हें जर दवरता आसतना आमी बऱ्याचदा म्हणटात की डबल इंजिनचें सरकार जर एखादें असलें जाल्यार ते कशा पद्दतीन काम करपाक शकता आज आमी गोंयकार पळयतात. गोंय आमचें धाकटें राज्य आनी आमचें एकूण बजेट जर पळयलें आसत जाल्यार जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जे आसात ते आमी करपाक शकना. पण डबल इंजिनचें सरकार म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें केंद्रांतलें सरकार, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचें सरकार आनी गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें सरकार, ह्या दोन्ही सरकाराच्या माध्यमांतल्यान विविध असे प्रकल्प आज आमी गोंया भितर पळयतात. हाच्या पयलीं डबल इंजिन सरकार आशिल्लें. बहुतेक काळ भारत स्वतंत्र जाल्यानंतर, गोंय स्वतंत्र जाल्यानंतर केंद्राक आनी गोंयांक डबल इंजिनचें सरकार आशिल्लें. पण हे केन्नाच डबल इंजिन सरकार म्हणत नाशिल्ले, कारण तांच्यांनी कांयच हाडपाक शकले ना ह्या गोंयांक लागून. ह्या गोंया भितर आमी पळयतात की 2014 नंतर आतां पासून जितलो निधी ह्या गोंयांक लागून दिल्लो आसा, जितलो डेव्हलपमेंट ह्या गोंयचो केल्लो आसा, संपूर्ण कालावधी भितर काँग्रेस करपाक शकली ना तितलो विकास, तितलो डेव्हलपमेंट गोंया भितर करपाक शकली डबल इंजिनचें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार. आनी म्हणून आज आमी पळयलें आसत जाल्यार मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसत, आयुष हॉस्पिटल आसत, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसत बांबोळीचें, मोपा एअरपोर्ट लिंक रोड आसत, जुवारीचो ब्रिज आसत, अटल सेतू सारकेलो मांडवीचेर तिसरो ब्रिज आसत, पत्रा देवी पासून आमी पळयतात पळय नाक्या पर्यंत जाल्लो रस्तो आसत, ज्या तरेन आमी पळयतात की पर्वरी हांगासर जो आतां फ्लायओव्हर जाता तो फ्लायओव्हर आसत, मारगांवचो वेस्टर्न नॅशनल हायवे आसत, हे सगळे जर आमी पळयले, NIT आसत, लिगल एज्युकेशनाक लागून एखादी कॉलेज आसत, इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी आसत, गव्हर्मेंटाची एग्रीकल्चर कॉलेज आसत, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट आसत, नवल वॉर कॉलेज आसत, गोवा डेंटल कॉलेज आसत किंवा डेव्हलपमेंट ऑफ फोर्ट आग्वादा आसत, हे विविध असे प्रकल्प जे आसात, हे सगळे प्रकल्प जर कोणे हाडले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें केंद्र आनी गोंयचें सरकार जें आसा, डबल इंजिन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें सरकार जें आसा, ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे गोष्टी आयिल्ले आसात. आनी आमी पळयतात की ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजीन सांगलें आत्मनिर्भर भारत, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणलें आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय, म्हणजे गोंय हे स्वयंपूर्ण आसपाक जाय. आनी म्हणून ज्या तरेन विकसीत भारत 2047 उलो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन ह्या देशाक दिलो, गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें की गोंय विकसीत 2047 आमकां करपाक जाय आनी त्यामुळे त्या दृश्टीन आमकां हें काम करपाक जाय. आज आमी पळयतात ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून काम करतात, ज्या तरेन सुरवातीक 2014 पर्यंत जर आमी पळयलें जाल्यार ह्या देशा भितर आमी 11व्या नंबराचेर आशिल्ले फायनान्शियली. आज भारत देश हो 4थ्या नंबराचेर पाविल्लो आसा. आमच्या फुडें जर खंयचे देश आसत जाल्यार जर्मनी आसा, चायना आसा आनी अमेरिका आसा. येणाऱ्या वर्सा भितर भारत देश हो जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जावपाचो आसा. आनी 2047 जे नरेंद्र मोदीचें स्वप्न आसा, भारत देश हो विकसीत राष्ट्र जावपाक जाय, भारत देश हो जगातले नंबर 1 राष्ट्र जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन जर आज आमी पळयलें ज्या तरेन ते पावलां फुडें मारत आसात, GSTच्या भितर तेंच्यांनी ज्या तरेन बदल घडयलो, संबंद देशभरा जगभरा भितर तेंच्यांनी पळयलें की जगभरा भितर आज मंदी आसा, पण भारत देश हाका अपवाद आसा. तांच्यांनी ठरयलें की म्हज्या देशा भितर 140 कोटी पॉप्युलेशन आसा आनी 140 कोटी जर पॉप्युलेशन आसत जाल्यार ह्या लोकांक काम दिवपाची गरज आसा. आमी ट्रेडिंग केलें म्हणून आमी वयर सरचे ना, आमी मॅन्युफॅक्चरींग करपाक जाय हें काँग्रेसीक त्या वेळार दिसलें ना. गेल्या 15 वर्सां पयलीं जर हें काँग्रेसीन केल्लें जाल्यार आज भारत देश हो 3ऱ्या किंवा 2ऱ्या नंबराचेर पावपाचो. पण नरेंद्र मोदीजीन जाणलें
की म्हजो देश जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमी ट्रेडिंग करपाक जाय, मॅन्युफॅक्चरींग करूं जाय. आनी म्हणून विविध माध्यमांतल्यान तांच्यांनी ठरयलें की म्हज्या देशा भितर हें करपाक जाय. तांच्यांनी देशवासियांक उलो मारलो की वोकल फॉर लोकल, ह्या देशा भितर जो आमी प्रॉडक्ट करतात तोच प्रॉडक्ट आमी विकत घेवपाक जाय. आनी म्हज्या देशा भितर एखादो प्रॉडक्ट जर आमी विकत घेतलो आसत जाल्यार म्हज्या देशाचें ब्रँडींग, इंटरनॅशनल ब्रँडींग आमी करपाक शकतले. हो उलो तांच्यांनी मारलो. गोंयच्या सबंद आनी देशांतल्या सगळ्या नागरिकांनी तांकां साथ दिलो. आनी ज्या तरेन जीएसटीचे तांच्यांनी रेट दर पळयलो आसत, जे 4 स्लॅब आशिल्ले 5%, 12%, 18% आनी 28%, आज हे केवळ 2%, 2 टप्प्याचेर हाडिल्ले आसात, 5% आनी 18%. बरेचशे जे गोष्टी आसात, बरेच आमकां रेग्युलर जे आमकां खावपाक लागताले हे सगळ्याचे नील केल्ले आसा, झिरो केल्ले आसा. कारण ह्या देशा भितर लोकांक जो महागाई जी आसा ही कमी जावपाक जाय आनी तांच्यांनी हे ह्या दूरदृश्टी दवरून हे काम केल्लें आसा. आनी म्हणून हे सगळे करता आसतना आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदोदीत त्यांच्या पावलाचेर पाऊल दवरून आज फुडें वचत आसात. आज आमी पळयतात, आज म्हजे घर योजना हाचो शुभारंभ जातलो. पण ह्या शुभारंभा बरोबरच विविध असे 17 प्रकल्प जे आसात, ह्या 17 प्रकल्पाची सुद्धा पायाभरणी आज हांगा जावपाची आसा. आनी हे करता आसतना चौफेर विकास, खंयच्या तरी एकाच तालुक्यांतलो विकास असो न्ही. जे विविध असे 17 प्रकल्प जे आसात ते गोंयच्या विविध भागा भितर आसात. ज्याचो डेव्हलपमेंट, ताचो फायदो जो आसा तो थंयच्या स्थानिकाक मेळटलो, त्या तालुक्या भितर मेळटलो. आनी एखाद्या वेळाचेर आमी पळयतात, एखादो विकास आमी करतात, एखादो नवीन प्रोजेक्ट आमी डेव्हलप करतात, ताच्या भितरल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता. आनी म्हणून ज्या तरेन आज पळयतात की गोंयच्या सगळ्या गांवां भितर, प्रत्येक गांवा भितर तांच्यांनी ठरयलें की प्रत्येक गांवा भितर सरकाराची स्कीम जी आसा ती पावपाक जाय. आनी ही जर स्कीम पावतलो आसत जाल्यार सरकारी अधिकारी हांणी वचून त्या पंचायतीन बसपाक जाय, त्या म्युन्सिपालिटीन बसपाक जाय. त्या म्युन्सिपालिटीन बसून ज्या मनशाक सरकाराची स्कीम पावना त्या मनशाक ती स्कीम दिवपाचें काम करपाक जाय. हे काम करपाचें आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सातत्यान करत आसात. आनी हे करतना आज आमी पळयतात, गोंयभर जर आज आमी विचार केलो जाल्यार गोंयच्या काना कोपऱ्या भितर ज्या तरेचो विकास आमी पळयतात, मागीर केंद्रांतल्या माध्यमांतल्यान येणाऱ्यो स्किमी आसत किंवा गोंयच्या सरकाराच्यो स्किमी आसत, हे सगळे स्किमी जे आसात ते त्या मनशाक पावपाक जाय. कारण आमी जर म्हणटा आसत की विकसीत भारत देश जावपाक जाय, हे विकसीत भारत देश ज्या वेळाचेर जातलो, विकसीत गोंय जातलो, अशा वेळाचेर डेव्हलपमेंट हो जावपाक जाय. पण विकास जालो आनी मनशाचो विकास जर जावना आसत जाल्यार आमी मानचे ना की खऱ्या अर्थान आमी नंबर 1 जाल्ले आसा. आनी म्हणून एखादो गरीब मनीस जो आसा, ज्या मनशाक हात दिवन वयर काडपाक जाय, हे जर करतले आसत जाल्यार सरकाराच्यो स्कीम ज्यो आसा, सरकाराच्यो येवजण्यो ज्यो आसा हे त्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय. ते मनशाक ज्या वेळाचेर हे स्किमी पावतले त्या वेळाचेरूच त्या मनशाची राहणीमान जी आसा ही सुदरतली. आनी ती जर सुदरतली आसत जाल्यार योग्य मनशाक योग्य हे पावपाक जाय. आज हांव एका पॉलिटिकल पार्टीचो कोण तरी नेतो दिल्लीच्यान गोंयान आयला आनी त्याची हांव आत्तां येताना हांव गाडयेन पळयतालो व्हॉट्सॅपाचेर, तो भाशण करता की गोंयांत तांच्यांनी कितें तरी एक ऑफिस सेटअप करपाचें आसा आनी त्या ऑफिसा भितर सरकाराच्यो येवजण्यो त्यो सगळ्या लोकांक दिवपाच्यो आसा. एक वटेच्यान ते क्रिटिसायज करतात की सरकार कांयच करना म्हणून, आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान आमच्या ऑफिसान आमी हें करपाक शकता अशें ते लोकांक सांगपाक सोदतात. पण हे तांच्यांनी दिवपाची गरज ना. आमचें सरकार जें आसा हे सरकार तुमच्या दारीच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या घरापर्यंत, लोकांच्या पंचायती पर्यंत, लोकांच्या म्युन्सिपालिटी पर्यंत, त्या म्युन्सिपालिटीन रावपी मनीस जो आसा त्या मनशाक ती येवजण मेळपाक जाय म्हणून सरकार सदोदीत प्रयत्नरत आसा. आनी हे काम करपाचें काम जे आसा सरकारी अधिकारी आयतार आसून सुद्धा, शेनवार आसून सुद्धा आपल्याक दिल्ली ड्युटी जी आसा, स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा, ह्या माध्यमांतल्यान ते आपली ड्युटी करपाचें काम करतात. आनी म्हणून माझे घर योजना हेचेर हांव उलयना, तेचेर बाकीचे सगळे उलयतले. बऱ्या तरेन आमचे संकल्प बाब आमोणकर हांच्यांनी सांगले. कारण हेच्या पयलींची जी सरकारां आशिल्लीं ते सदांच करताले, निवडणूक जशी येतकच कोमलेदादचे जी घरां बांदताले थंय वचून बारीक बारीक मिटिंगे करप आनी तांकां सगळ्यांक धमकी दिताले आनी सांगताले मतदान जें आसा तें आमकां मेळपाक जाय, मतदान जर केलें नासत जाल्यार तुजें घर उरचें ना, ही धमकी दिताले. आनी त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीचें जें सरकार आसा, केंद्राक आसत किंवा गोंयांत आसत, आमी लोकांच्या मताचें राजकारण करनात. आमी करता आसतना लोकांच्या भवितव्याचें राजकारण करतात. लोकांक ताचो फायदो कसो जातलो तें आमी पळयतात. आनी त्या वेळार सुरवाती पासून पळयात, नरेंद्र मोदीची प्रत्येक येवजण जी आसा
की बारीक मनशाक वयर कसो काडटलो ही पळयल्ली आसा. हे करता आसतना नारी शक्तीक तेंच्यांनी केंद्रबिंदू दवरलो. आज हे म्हजे घर योजना जी आसा हे सुद्धा जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हाचो खऱ्या अर्थान हाचो जर चड फायदो जर कोणाक आसत जाल्यार आमच्या महिला भगिनीक आसा. कारण प्रत्येक महिलेचें एक स्वप्न आसता की म्हजें स्वताचें घर आसचें, म्हज्या घरा भितर सगळ्यो सुविधा आसच्यो. आनी त्यामुळे हे घर जें आसा हे घर जर लिगलायज जालें, सदोची जी टांगती तलवार जी आसा ही जर सायटीक उरली आसत जाल्यार ती फॅमिली सुशेगाद थंय रावपाक शकता. आनी म्हणून प्रत्येक येवजण मागीर ती दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण आसत किंवा आमी विविध योजना, गृह आधार योजना आसत, लाडली लक्ष्मी योजना आसत, ज्यो योजना आमच्या सरकारान गोंया भितर हाडल्यो, आयुष्यमान सारकेली योजना आसत केंद्रांतली, मुद्रा योजना आसत, ज्यो योजना हाडल्यो हे योजना एकदा घेतलगच परत परत त्या आमदाराच्या दारान वचपाची गरज ना. हे जर कोणे करून दवरलें आसत जाल्यार त्या आमच्या सरकारान, नरेंद्र मोदीच्या सरकारान, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान. कारण आमी मानतात आमी जे कितें करपाक सोदतात ते लोकांक लागून करपाक सोदतात. आनी आमचें एक स्वप्न आसा विकसीत भारत 2047. आनी हे जर स्वप्न आमकां पुरे करपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाचें सहकार्य हे अपेक्षीत आसा. आनी म्हणून हांव परत एकदा आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें अभिनंदन करता. कारण तांच्यांनी एक बऱ्या तरेची येवजण, बऱ्या तरेची स्कीम हाडली, ज्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान गांवांतल्या लोकांक ताचो फायदो जातलो, शहरान रावतात त्या लोकांक ताचो फायदो जातलो, विविध भागांत जे लोकांनी आपले बारीक बारीक घरां बांदलेलीं आसा ह्या लोकांक ताचो फायदो जातलो. बऱ्याच जाणांनी आपल्या जागेन बांदली आसतली, बऱ्याच जाणांनी कोमदेदादी लँडान बांदली आसतली, बऱ्याच जाणांनी गव्हर्मेंटाच्या लँडान बांदली आसतली, बऱ्याच जाणांनी मोकासो आसा ताच्या भितर बांदली आसतली. पण ही सगळीं घरां जी आसा ही लिगलायज करपाची, कारण 1961 पर्यंत आज आमी पळयतात एक ऐतिहासीक निर्णय. आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक ताच्यातले चिंता जावपाक लागिल्ली आसा. हे जर जालें जाल्यार आमचें कितें काय म्हणून बरेच पॉलिटिकल पार्टी जे केवळ लोकांक फटयताले आनी मतां घेवपाचो प्रयत्न करतालो, आज हे तांकां करपाक मेळचें ना. कारण आज खऱ्या अर्थान स्वाभिमानान त्या मनशाक ह्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. आनी म्हणून परत एकदा हांव मुख्यमंत्र्यांचें अभिनंदन करता, पूर्ण आमचे मंत्री आनी आमदारांचें अभिनंदन करता. आनी तुमच्या सगळ्या गोंयकारांचे जे मोठ्या संख्येन आज ह्या ऐतिहासीक निर्णयाक आमचे अमित भाई शहाजी यांच्या हस्ते याचो शुभारंभ जावपाचो आसा, हाचे खऱ्या अर्थान तुम्ही सगळे साक्षीदार आसात. आनी त्यामुळे तुमच्याय सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी म्हजे उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. राज्यसभेचे खासदार महोदय सदानंद शेठ तानावडे, तर ह्या समयाचेर आमच्या मदीं म्हापशेचे आमदार तशेंच उपसभापती महोदय जोशुआबाब डिसुजा हांची उपस्थिती लाभल्या. तशेंच राजेश बाब सरदेसाय, प्रेमेन बाब शेठ हे बी आतांच ह्या कार्यक्रमाक पाविल्ले आसा. सगळ्या मानेस्तांचे आमी मना काळजांतल्यान स्वागत करता. तर हो जशें सदानंद बाब तानावडे हांणी सांगला की हो एक गोंयच्या इतिहासांतलो ऐतिहासीक अभूतपूर्व असो खीण आसा जो पयलीं गोंयान पळयलो ना. गोंयकाराच्यो सगळ्यो चिंता दूर जावच्यो, तेंच्या मनान कसलोच भंय उरचो न्ही आनी गोंयकार सुखा समाधानान आपलें जगणें जगचो हो एकमेव उद्देश दवरून गोंय सरकार आपलें कार्य करीत आसा. आनी ताचीच ही परिणिती, ताचेंच हे फळ म्हाजें घर योजना आयज भौमानाधिक केंद्रीय गृह आनी सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शहाजी हांच्या हस्तुकी ह्या येवजणेचो शुभारंभ रोखडोच जावपाचो आसा. पूण तुमकां शुभेच्छा दिवपा खातीर खास ह्या समयाचेर गोंय सरकारचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री रमेश बाब तवडकर उपस्थित आसात. टाळयांच्या गजरान तांचे आमी स्वागत करूया. भारत माता की, भारत माता की. म्हजें घर जी योजना ताजे
नुकतेच शुभारंभ जावपाचो आसा त्या निमित्तान आमी सगळेजण जमले आसात. आमचे भारत देशाचे गृहमंत्री अमित भाई शाह ह्या कार्यक्रमाक येवपाचे आसात. आजच्या कार्यक्रमाक आमकां म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत नुकतेच येवपाचे आसात. हांगा व्यासपीठार जे उपस्थित आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि आतांचे आमचे PWD मंत्री श्री दिगंबर कामत, आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री आतांशो मनसरात, तशेंच आमचे मंत्रिमंडळाचे सहकारी की पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेजी, तशेंच आमचे समाज कल्याण मंत्री आमचे सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय, शिरोडेचे आमदार आणि आमचे WRDचे मंत्री सुभाष भाऊ, तशेंच आमचे समाज कल्याण मंत्री किंवा राज्यसभेचे एन्युअल हजबंड्री मंत्री बाब निळकंठ हळणकर, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद तानावडे, बाकीचे सगळे आमदार आणि मोठ्या संख्येन जमले आमचे म्हणजे अनेक भागांतल्यान आयिल्ले कार्यकर्ते के हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे अधिकारी भावांनो भयणानो, आज आमी इतल्या मोठ्या संख्येन म्हजे घर योजना ह्या योजनेचो शुभारंभ करपाच्या निमित्तांतल्यान म्हणजे त्याचे संदर्भातली उत्कंठता आमकां सगळ्यांक लागली आसा. आणि त्या योजनेचो शुभारंभ करता आसतना आमी आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां खरें म्हळ्यार तांचे आभार व्यक्त करुया आमी की ताणें ही योजना आमच्या अत्यंत सर्वसामान्य लोकां खातीर हाडली. आमकां खबर आसा की आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमच्या समोर आमकां विकसीत भारताचें सपन आमच्या समोर दवरलें आसा की 2047 नंतर आमचो भारत देश खंय आसतलो आनी खंय आसपाक जाय ह्या संदर्भात एक खूब मोठें स्वप्न आमच्या समोर दवरलें आसा. म्हाका दिसता पयलींच आमी 17 तारखे साकून तांचो वाडदिवस साजरो केलो आणि त्यानंतर 15 दीस सलग आमी विविध खात्याच्या माध्यमांतल्यान की विविध ज्यो संकल्पना आसा की विकसीत भारताच्यो त्यो आमी सबंद आमच्या दोळ्यां समोर हाडल्यो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की गोंयच्या भारतांतल्या जनतेक की एक प्रकारचे जागृत केल्लें आसा, विकसीत भारताचें स्वप्न आमच्या समोर दवरलें आसा. आणि तें दवरता आसतना आमच्या समोर कांय केंद्र बिंदू दवरलें आसा की हय करता आसतनाच की महिलांचो विकास जावपाक जाय, तरुणाचो विकास जावपाक जाय, गोरगरिबांचो विकास जावपाक जाय, शेतकऱ्यांचो विकास जावपाक जाय. म्हणजे अशा तरेचे केंद्र बिंदू दवरून की विविध खात्यांमध्ये योजना आखलेल्यो आसात. आज हल्लीच आमकां खबर आसा की आदी कर्मयोगी योजना ही सुद्दां आदिवासी बांधवां खातीर सक्षम करपाच्या निमित्तांतल्यान जे आसा न्ही की आमच्या नरेंद्र मोदीन आमच्या समोर दवरली आसा. आता ह्यो सगळ्यो योजना दवरता आसतना आमच्या समोर सबंद भारतवासियां समोर जे आसा की आमचो भारत देश खंय आसपाक जाय आणि 2047 पर्यंत म्हणजे की जगातली एक महासत्ता आसपाक जाय, की जगाचो दिशा दाखोवणो एक गुरू आसपाक जाय, एक मोठें स्वप्न आमकां आमच्या समोर दवरलें आसा. आता तेंच स्वप्न दवरता आसतनाच म्हाका दिसता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सुद्दां आमचे समोर म्हणजे सबंद गोंयकारां समोर जे आसा न्हय कांय स्वप्नां दवरलीं आणि तें दवरता आसतना की गोंय कशें स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना आमकां दवरली. आता स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना दवरता आसतना की म्हाका दिसता फाटल्या 2.5-3 वर्सां भितर किंवा आमी ताजे किंबहुना ताज्या पयलें जर जायत न्ही 2012 पासून आमचें सरकार आसा आणि त्या वेळाचेर साकून की अनेक योजना आमच्या गोंयचो मनीस, गोंयचो सर्वसामान्य मनीस, गोंयची महिला आसा, तरुण आसा, तरुणी आसा, शेतकार आसा की हे सगळे लक्षांत दवरून आसा अनेक योजना सुरू केल्यो आणि त्या संदर्भातले एक नर्चर करपाच्या संदर्भातले त्या संदर्भातले त्या योजनाच्या संदर्भात त्यो सर्वसामान्य मनशा पर्यंत पावपाच्या स्मरणांतल्यान सुरवात केली. आणि आता स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना म्हाका दिसता की आज गेल्या 3.5 वर्सां भितर की प्रत्येक पंचायती भितर एखादो अधिकारी वचून जे आसा की हांगा प्रत्येक पंचायतीमध्ये कितें कमी आसा हाचे संदर्भात ती पूर्ण कल्पना जी आसा सरकारा बरोबर सादर केली वता आणि ताजे उपरांत ताजे अंमलबजावणी करपाचें काम खऱ्या अर्थान सुरू जाल्लें आसा. आणि म्हाका दिसता आज म्हजें घर जी संकल्पना फुडें हाडटा आसतनाच की हीच गोष्ट लक्षांत धरून केल्ली आसा की सर्वसामान्य मनशाची स्थिती कितें आसा, सर्वसामान्य मनशाची परिस्थिती कितें आसा. न्हू म्हाका सांगपाक आनंद जाता की म्हाका सादारणशें आमी निवडून येतकच की म्हज्या काणकोण म्हालांतल्या कांय भागां भितर जे कमुलातीची घरां आसा तांकां हायकोर्टान जे आसा तांकां घर डेमोलिश करपाची ऑर्डर दिली.
मागीर 100 घरांचे डेमोलिश करपाची ऑर्डर दिली आनी त्यामुळे की एक मोठें संकट आमचेर आयलें आनी ह्या संकटांतल्यान आमी कशे म्हणजे एज ए राजकारणांत आमचें सरकार म्हणत हांव म्हणत बाकी सगळें आसा कशी वाट काडप जी आसा न्ही त्या एक मोठो प्रश्न म्हजे समोर आयलो आनी त्या नंतर आमी ह्या सगळ्या आमचे जे कमुलदारीचे लोक आसा जे सर्वसामान्य मनीस आसा तांचे आमी मुख्यमंत्र्याचे गाठले आनी आमची व्यथा कथा आमी सांगली आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजालींतल्यान की पळवाट काडून जे आसा की तो क्षण थांबलो की केन्ना ती टांगची तलवार हाज्या फुडें येतली आकाश शाश्वती ना पण तो क्षण तरी बाबा थांबलो आनी म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यान ह्या सगळ्या गजालीचो जे गोंय भरांतल्या जे सर्वसामान्य मनीस आसा जशें आमचे काणकोणच्या मनांतल्या लोकांची जी परिस्थिती आयली तशाच परिस्थिती वेगवेगळ्या भागांतल्या संपूर्ण गोंयच्या लोकां समोर आसा. आतांच आमच्या संकल्प बाब ताणें सांगलें की जवळ जवळ 90% जे लोक आसा की आमच्या सरकाराच्या जमनीक आसा. अशा स्थितीक त्या लोकांचें कितें जातलें कशें जातलें एक सदोदीत जे आसा एक मोठें संकट तांचें निर्माण जाल्लें आनी ह्या संकटांतल्यान लोकांक मुक्ती दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान निर्णय घेतलो आनी तो आमच्या सरकाराच्या मंत्रिमंडळान मानून घेतलो आनी आजची आसा ह्या योजनेचो शुभारंभ जाता आनी मागीर कितल्याशाच अशा शेकड्यांनी लोकांनी म्हणजे म्हाका दिसता काणकोण म्हालांतल्या किंवा 70% लोक आसा सरकारी जमनीक सुद्दां ज्या लोकांची घरां आसा ती घरां केन्ना रेग्युलर जातली केन्ना कोणाचें कितें जातलें हें सांगपाक नाशिल्लें आनी तातूंतल्यान एक मुक्ती लोकांक ह्या योजनेंतल्यान मेळिल्ली आसा. म्हणून आमी खऱ्या अर्थान जे आसा आमी संपूर्ण गोंयचे लोक आसा की मुख्यमंत्र्याचे आणि संपूर्ण आमच्या मंत्रिमंडळाचे सरकाराचे आभार व्यक्त करपाक जाय आनी तो म्हाका दिसता तो एक उत्साह मनोवपा खातीर आमी मोठ्या संख्येन आयिल्ले आसा. भावनो की आमी ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान की हांगा ज्या गतीन की सर्वसामान्य विकास करपाच्या दृश्टिकोनाचे जे आमी अथक प्रयत्न सरकारान सुरू केल्ले आसा ताजी अंमलबजावणी जी आसा ती शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक जाय. म्हाका खूब आनंद जाता की ह्या सगळ्याचो म्हणजे ह्या सगळ्या विकसीत भारताच्या संकल्पनेचो PM म्हणत किंवा मुख्यमंत्री म्हणत जे गोंय कशें फुडें वतलें ह्या संकल्पनेचो विचार करता आसतना की ह्या सरकाराचो एक सभापती म्हणून जे आसा काम करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी आनी करता आसतना विधानसभे भितर आनी विधानसभे भायर विधानसभे भितर जे आसा ते अनेक मंत्री आसात किंवा आमचे सहकारी आसा ह्या सगळ्या सहकार्यान जसो म्हाका मदत केली आनी नंतर की अनेक संकल्पना श्रमधामा सारखे जे संकल्पना मेळटाना सुद्दां कितल्याशाच आमच्या भावांनी भयणींनी आसा न्ही सहकार केल्ले आसा म्हणून हांव ह्या वेळाचेर हांव तुमचे आभार व्यक्त करतां. आज परत एकदां म्हाजे कडेन जे ह्या सरकाराचे मंत्री म्हणून जे आसा जबाब दित आसतनाच सगळ्यांत मोठी जी जबाबदारी आसा की आदिवासी समाज जो आसा न्ही 12% समाज गोंयांत रावता आनी म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जर ह्या आदिवासी समाजाक जर न्याय दिलो आसत जर जायत न्ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्लो आसा की सुरवाती पासून आमी पळयता 2003 पासून आज पर्यंत आसा रिजर्वेशन पर्यंत आसा न्ही खऱ्या अर्थान तो न्याय दिल्लो आसा की तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिल्लो आसा. आज परत एकदां केंद्र सरकाराचा आदी कर्म योगी हो सगळ्याचो कन्सेप्ट विचार करून आसा की म्हाका दिसता सादारणचो 5 कोटी जे आसा जे आदिवासी जे भाव आसा तांकां कशा तरेन जे आसा की मुख्य प्रवाह काडपाच्या दृश्टिकोनाच्यान एक मोठें अभियान चल्लें आसा आनी ह्या अभियानांत अंतर्गत अशा कितल्याशाच लाखांनी जे अधिकारी आसा संपूर्ण भारतभर जे आसा न्ही प्रत्येक गांवांनी धाडले आसा आनी गांवांनी धाडून जे आसा की त्या मनशाक ते आदिवासी बांधवाक जे आसा न्ही आमी फुडें व्हरपा खातीर खंयच्यो कमी आसा ते ताजो रिपोर्ट जो आसा हाडपाक सांगला आनी त्या दृश्टिकोनांत आर्थीक सहाय्य करपाचें सरकारान ठरलें आसा. म्हणजे एक अर्थान जर पळयलें जर जायत एक विकसीत भारताचो एखादो आदिवासी बांधव आसा एखादो गरीब भाव आसा की तो भाव मुख्य प्रवाह काडलो जर जायत न्ही जाल्यार खरें अर्थान जे आसा न्ही आमी विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करपाक शकतले आनी त्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न करता. आज परत एकदां म्हजे कडेन आज जी कला आनी संस्कृती खातें की तशेंच स्पोर्ट्स खात्याचो विचार करता आसतना की आमकां की ह्या कला क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान ह्या स्पोर्ट्स खात्याच्या माध्यमांतल्यान आसा आमकां कितल्याशाच बांधवांक जे आसा आमकां समृद्ध सशक्त करपाचें आसा आनी त्यामुळे हांव सगळ्या कडेन मागतां की येणारो काळ जो आसा की आमी की ह्यो योजना आसा सगळ्यो योजना सर्वसामान्य मनशा कडेन पावया आनी गोंय हे विकसीत गोंय करपाचें आसा विकसीत भारताच्या संकल्पनेक जोडपाच्या दृश्टिकोनाचे आमी सगळे प्रयत्न करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करून म्हजे 2 शब्द देव बरें करूं. देव बरें करूं. माननीय कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश बाब तवडकर आतांच आमचे भलायकी मंत्री विश्वजीतजी राणे हांची उपस्थिती माचयेर लाभिल्ली आसा. तशेंच आमचे भाऊ केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांची बी उपस्थिती ह्या माचयेर आमकां लाभल्या. तशेंच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक
तशेंच आयज ह्या कार्यक्रमाक मायकल बाब लोबो हांची उपस्थिती लाभल्या, तशेंच नायक कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हे बी उपस्थित आसात. सगळ्यांचे तशेंच देवियाबाई राणे हांचे बी आमी मना काळजांतल्यान स्वागत करता. चड वेळ न घेता फुडले सुवातेर हांव विनंती करता गोंय राज्याचे महसूल मंत्री श्रीमान अतनसिओ मोन्सेरात उर्फ बाबूश मोन्सेरात हांकां की तांणी ह्या समयाचेर आपले विचार व्यक्त करचे. Good evening, Honorable Chief Minister, my esteemed colleagues, respected dignitaries, officials, and my dear people of Goa. Every person dreams of having a place they can proudly call their own, their home. A home that offers shelter, safety, and stability. A home is not just about four walls and a roof. It is about dignity and belongings. It is where families find comfort, where children nurture their ambition, and where communities come together as one. For decades, many families in Goa lived with uncertainty about their homes. Families residing in houses built before 1972, those on government and Comunidad land, and many others were left without legal recognition, carrying the constant fear of displacement. It was with this concern in mind that our government resolved to bring a long-lasting solution, guided by the vision of Honorable Chief Minister and through the dedicated efforts of the Revenue Department under my leadership, working in close coordination with other departments. The Majhe Ghar scheme was born. Turning this vision into reality required the Revenue Department to undertake a massive, meticulous effort. It involved carefully amending existing laws, revising rules, issuing detailed circular, and framing comprehensive standard operation procedure to ensure that the Majhe Ghar scheme could be implemented seamlessly and effectively. These focused and sustained efforts have been crucial in turning this initiative into a concrete reality for thousands of Goan families. Together, we have designed measures to provide legal recognition to long-standing dwellings, protect vulnerable families, and create a framework for rehabilitation and resettlement wherever required. This scheme is a landmark step to ensure that no Goan family is left insecure about their home. The Majhe Ghar scheme is not just about regularization. It is about empowerment. It frees family from the fear of eviction, gives them the confidence to invest in their children's future, and strengthens their sense of belongings by securing homes and we also securing their futures. This is a proud moment for Goa. The launch of Majhe Ghar will be graced later today by Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah. His presence reflects the importance that the Goanan government places on this initiative and gives further strength to our commitment to protect the homes of our people. My dear people of Goa, the Majhe Ghar scheme is more than a policy. It is a promise kept. It is a testament to our collective resolve to ensure that every household can live with dignity, peace of mind, and hope for the future. With the guidance of the Honorable Chief Minister, the blessings of the Honorable Union Home Minister, and tireless efforts of our officers, I am confident this initiative will transform life and strengthen Goa's social fabric for generations to come. Thank you one and all, and Jai Hind.
देव बरें करूं. श्रीमान अतनसियो मोन्सेरात, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू. हाच्या नंतर गोंय राज्याचे भौमानाधिक वीज मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीनबाब ढवळीकर हांकां विनंती आसा की त्यांनी या समयाचेर आपले विचार व्यक्त करचे. जमिल्ल्या सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. गोंयच्या देव देवतांक विनम्र वंदन करता, गोंयच्या साहेबाक विनम्र वंदन करता. तुमकां सगळ्यांक जो सबंद गांवभर दसरो चालू आसा ताज्यो शुभेच्छा दिता आसतनाच आज गोवा सरकारान तुमकां जो कौल प्रसाद दिला आणि हो कौल प्रसाद जो दिला तो म्हजे घर योजनेच्या माध्यमांतल्यान. आणि म्हाका खूब उमेद जाता आज हाचे उद्घाटन माननीय होम मिनिस्टर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीयुत अमित शाह जी, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, युनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर पॉवर एंड एनआरई बाब श्रीपाद नायक, हांगा हजर आशिल्ले राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद तानावडे, माजी मुख्यमंत्री बाब आणि आताचे PWD मंत्री बाब दिगंबर कामत, म्हणजे मित्र मिनिस्टर आमचे बाब विश्वजीत राणे, हजर आशिल्ले BJPचे प्रेसिडेंट बाब दामू नायक, सगळे बशिल्ले म्हणजे मंत्रीगण, आमदार, म्हणजे मुखार बशिल्ले सगळे सरकारी अधिकारी वर्ग आणि जमिल्ले म्हणजे भाव आणि भयणी. खूब आनंद जालो. हांवें पयलींच म्हटलां आज गोवा सरकारान सगळ्यांक कौल प्रसाद दिला. कारण गांवांत सध्या आमकां प्रत्येक गांवांत कौल प्रसाद सध्या चालू आसा आणि प्रत्येक जाण आपले तरेन तो साजरो करता. आणि तसोच कौल प्रसाद आज माननीय मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकारान सबंद गोंयचे जे गरीब लोक आसा, जे कितलेशेच वर्सां घर आसून आपले घर म्हणू शकना अशा लोकांक म्हजी घर योजना दिवपाचें थारायलां आणि ताजे उद्घाटन समारंभाक आमी हांगा जमल्या. सरकार म्हटले नंतर सगळे आमचे गरीब, श्रीमंत, मध्यमवर्गीय असे सगळे लोकांचे सरकार असता आणि ताका प्रत्येक योजनेचे योगदान दिवप हे सरकाराचे कर्तव्य आसा. आजचे दिसा एक नवी योजना करता आसतना, एक नवो संकल्प करता आसतना विविध तरेन प्रत्येक मनशाक ताजो फायदो कसो जातलो हे पळोवपाचें कर्तव्य सरकारांतले रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला. त्या बद्दल आम्ही सगळ्यांनी तांचे ताळयो मारून अभिनंदन करूया. मित्रांनो, हे जे डिसिजन आसा ते सुवर्ण अक्षरांनी बरयल्ले गेले वतले. कारण गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर 2 डिसिजन जाली, मुंडकार एक्ट आणि टेनन्सी एक्ट. आणि हे जे 2 डिसिजन जाली ती मगो पक्षाच्या कारकिर्दीत जाली. आणि आज म्हाका अभिमान आसा की आज आमचे भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री आणि तातूंत मगो पक्षाचे आमी 2 आमदार बरोबर वचून नवे ऐतिहासिक डिसिजन परत एकदा गोंयांत जाता ह्या बद्दल नक्कीच गोंयकारांक बरे गोष्टी मुखार मेळटले अशें म्हाका दिसता. म्हाका मुद्दाम हांगा उलोवपाक दिलें त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव मनापासून अभिनंदन करतां. येणारी दिवाळेक बरे संकल्पना करुया, बरे गोष्टी मुखार हाडुया आणि
बरे विचार घेवन मुखार वचुया अशें नमूद करता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपोवचे पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे हांगा उपस्थिती लाभली म्हणून आभारूय मागता आनी अभिनंदनूय करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोवमानादीक वीज खात्याचे मंत्री रामकृष्ण उर्फ सुदीन ढवळीकर हांचे या समयाचेर आमच्या मदीं आमदार महोदय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तशेंच आमच्या मदीं दिवचलचे आमदार महोदय डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तशेंच पेडणेचे आमदार महोदय जितबा बारुलकर हे बी उपस्थित आसात. तांचे आमी मनाकाळजांतल्यान स्वागत करता. तर आयच्या ह्या समयाचेर आमी आदले मुखेलमंत्री आनी सद्याचे भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबरजी कामत हांकां विनंती करता की तांणी ह्या समयाचेर आपल्यो भावना व्यक्त करच्यो. सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. गोंय सरकाराचो अत्यंत म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट म्हणजे म्हजें घर योजना हाचे उद्घाटनाक आज आमचे भितर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामोदर नायक, रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मुन्सरात, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, केंद्रीय मंत्री बाब श्रीपाद नायक आणि पॉवर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, मंत्रिमंडळातले म्हजे सगळे सहकारी, विधानसभेतले म्हजे सगळे सहकारी, हांगा हजर आशिल्ले पक्षाचे पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी आणि म्हजे मोगाळ भावना आनी भयणीनो, एक अत्यंत महत्वाचो आणि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोंय सरकाराचो आज असो मनीस लॉन्च करता. भारताचो गृहमंत्री अमित शाहजी काश्मीरचे 370वे कलम काडपा फाटल्यान जो कठोर निर्णय घेवचो पडटा तो कठोर निर्णय घेवपाचे धाडस डॉक्टर अमित शहाजीन त्या वेळार दाखयले म्हणून काश्मीर 370 कलमांतल्यान मुक्त जाले. आणि आमचे प्रधानमंत्री भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एक स्वप्न पळयतात, विकसित भारताचे हे स्वप्न, आणि ताज्या ह्या स्वप्नाक लागून अमेरिके सुद्धा भिता, बाकीचे राष्ट्र भितात, तांकां न्हीद पडना. भारत स्ट्रॉंग जाल्लो कोणाकच नाका, तांकां न्हीद पडना. आणि म्हणून विकसित भारताचे स्वप्न जर पूर्ण करपाक जाय जाल्यार गोंय विकसित करप हे तितलेच महत्वाचे आसा हे डॉक्टर प्रमोद सावंताक कळ्ळां. आणि म्हणूनच वेगवेगळी कामां आमी गोंय राज्यांत घेतात. फाटले खेपेक विधानसभेत एक महत्वाचो निर्णय घेतलो गेलो सरकारान, जाचो संबंध गरीबातल्या गरीब लोकां कडेन आशिल्लो, जाचो संबंध म्युनिसिपालिटीच्या डेली वेजीसाचेर काम करपी लोकां कडेन आशिल्लो, जाचो संबंध फॉरेस्टांत डेली वेजीसाचेर 10 वर्सां 15 वर्सां काम करताना तांचे कडेन आशिल्लो. ह्या सगळ्याक गोंयच्या सरकारान टेम्पररी स्टेटस दिवन एक अत्यंत महत्वाचे पावल मुखार घालो. कारण बरे सरकाराची गरज ही गरीब लोकांक आसता. गरीब लोकांक खऱ्या अर्थान सरकाराची मदत जाय पडटा. ते मदत करपाचे धाडस गोंयचे सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सारकें केल्लें आसा. आणि घर आमी सगळे म्हणटात रोटी, कपडा और मकान ह्यो बेसिक नीड. रोटी दिवपाचें काम भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलां. जवळजवळ 80 कोटी लोकांक फ्री रेशन देशभर वाटपाचें काम जर कोणे केला आसत ते भारताचो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. आणि घर आपले स्वताचे घर हाचे प्रत्येकाचे स्वप्न आसता, प्रत्येकाचे तकलेर तलवार आसता. केन्ना घर मोडले वतले, केन्ना कोण येवन त्रास दितलो, कितें करतलो. पूण हे सगळे फाटल्यान काडून गोंयच्या सरकारान प्रधानमंत्री बनपाचे, विकसित भारत करपाचे काम, गोवा विकसित करपाचे काम म्हजे घर योजना हाडून केल्लें आसा. म्हणून हांव सगळ्यांत पयलीं
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सगळे विधानसभेतले सहकारी हांचे अभिनंदन कर. हे बोल्ड डिसिजन हे गोंया खातीर घेतिल्लें आसा, गोंयच्या गरीब लोकां खातीर घेतिल्लें आसा जांकां घराचो आसरो जाय. आणि म्हणूनच हांव चड वेळ घेना आसतना परत एकदां तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. खूब जाणांच्या पोटांत दुखता, ताका कांय करपाक शकना. बरें डिसिजन जेन्ना जाता तेन्ना खूब जाणांच्या पोटांत दुखता, ते कित्याक कितें स्टेटमेंट काडटा, ताका कांय अर्थ ना. हें एक अत्यंत बरें डिसिजन म्हजे घर योजना ही, आणि म्हाका खात्री आसा हाजो फायदो ह्या राज्यांतल्या ह्या गोंय राज्यांतल्या बारीकांतल्या बारीक मनशाक जातलो. आणि हो तुमी मोठ्या संख्येन ह्या योजनेक सपोर्ट करचो अशें तुमचे कडेन सगळें मागता. परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं. माननीय भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबरजी कामत, आणि हाच्या नंतर तुमच्या मुखार येतात गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीतजी राणे. तुमकां सगळ्यांक या कार्यक्रमाच्या निमतान आपले मनोगत ते तुमच्या मुखार दवरतात. नमस्कार. आयज आमच्या मदीं सगळ्यांक हात जोडून हांव नमन करता. आयज हांगा उपस्थित ह्या इतिहासीक कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे सगळे भाव भयण, हांगा उपस्थित इतिहास घडोवपी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मदीं हांगा उपस्थित आमचे केंद्र नेतृत्व श्री श्रीपाद नायकजी, आमचे मदीं आमचे खासदार, आमचे राज्यसभेचे खासदार आणि पयलींचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, हांगा उपस्थित हे स्कीम हाडपी आमचे मुख्यमंत्रीचे मार्गदर्शन सकयल बाबूश मोन्सरात, हांगा आमचे मदीं उपस्थित आमचे रोहन खंवटे, एलेक्स सिक्वेरा, सुभाष फळदेसाय, आमचे आदले सभापती श्री तलवडकर, श्री सुभाष शिरोडकर, नीलकंठ हलणकर, उपसभापती जोशुआ आनी बाकीचे सगळे आमचे हांगा उपस्थित आमचे सगळे वांगडी. हांगा आमचे मदीं उपस्थित ऑडियन्सान आमचे लर्नड एजी श्री पांगम, मिसेस सावंत आनी सगळे हांगा उपस्थित आमचे सगळे भाव भयण. आतांच दिगंबर कामतान सांगल्या सारके एक इतिहास घडोवपाक गोंय राज्यान येवपी आमी सगळे कार्यकर्ते आनी गोंय राज्यांतले सगळे भारतीय जनता पार्टीचे समर्थन करपी आमचे हृदयान एक वेगळे तरेचे भावना असलेले एक नेतृत्व श्री अमित शाहजी आमचे मदीं आयज येता. आयज अमित शाहजी कित्याक गोंयांत येता? देशान वेगवेगळे कडेन इलेक्शन आसूनय गोंय राज्या कडेन मुद्दम येवपाचो कित्याक प्रश्न पडलो आमच्या केंद्र नेतृत्वाक? आमचे मदीं आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेणी जे निर्णय घेतल्या, आतांच उल्लेख केल्या प्रमाणे जाय ते इतले वर्सां टेम्पररी असलेले आनी कांयच फ्युचर नासलेले आमचे प्रत्येक डिपार्टमेंटान इतले वर्सां कश्ट करून कामां केल्ले आमचे लोक, हांकां योग्य तरेचे मान दिवन तांकां योग्य तरेचे स्थान आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान करून घेतलेले आसा. म्हणून खंय तरी प्रत्येक घरान आयज जे चूल पेटटा त्या चुलीच्या पेटपाक आनी ताका वेगळ्या तरेचे एक सिक्युरिटी दिवपाक आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान योग्य तरेचे पावलां घेतलेले आसा. आमी आयज जेन्ना आमचे मदीं आयज आमी पळयता लोक हांगा उपस्थित आहा आनी जो गरीब मनीस आनी गरीब घटक जो आसा, विकसीत भारत 2047 म्हणून भाशण आमी करत आयिल्ले आसा. आमचे मुख्यमंत्री जेन्ना परत परत तेजेर भर दिता, आमी पळयता की हे विकसीत भारत म्हणजे कितें. देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा आमचे फुड्यान दवरलेले आसा आनी देश आनी राज्य विकसीत करपाक योग्य तरेचे नेतृत्व जाय. आनी आमचे मदीं डॉक्टर प्रमोद सावंतान योग्य तरेचे निर्णय आनी योग्य तरेचे लोकांक वेगळे मळार फुडें व्हरपाचो तांणी प्रयत्न केल्लो आसा. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणपी हेच मुख्यमंत्री आयज वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे स्कीम फुडें व्हरपाक आमच्या मुख्यमंत्रीन आमकां योग्य तरेचे प्रत्येक मंत्रीक मार्गदर्शन केल्लें आसा. आयज आमी हे सगळे आमी पळयतात बॅनर होर्डिंग सगळे कडेन लायिल्ले आसा. माझे घर योजना म्हणजे म्हाजे सारको एक आमच्या 70च्या परिसरांतलो हांव जे नेतृत्व आमच्या परिसरांत भारतीय जनता पक्षाचे करता, आमचे गरीबांतले गरीब घटक हांकां सगळ्यांक जे त्रास जाता
ते इतले वर्सां आमी पळयला की ह्या लोकांक इतले त्रास जे जाता, आलवाराचे जमीन असू, सरकारी जमीन असू, कुमेदादाचे असलेले जमीन इतले वर्सां ज्या लोकांनी घर बांदून आपले स्वप्नाचे घर तेंचे आसा ते आपले घर आपले म्हणून शकले ना. जायते सरकार आयले, जायते सरकार आमी पळयल्ले आसा आणि ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत करता ते सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ह्या विधानसभेन जायते आमी पळयला की संघर्ष जालो. हे संघर्षाच्या फाटल्यान एकूच हेतू आशिल्लो की गोंयचे जनतेक आणि आमच्या गांवाच्या वाठारांत आमचे असलेले लोक आनी इवन अर्बन एरियान असलेले आमचे भाव भयण हांकां योग्य तरेचे एक सिक्युरिटी दिवपाचें काम प्रमोद सावंतान केल्लेलें आसा. केन्ना केन्ना आमी म्हणटा की भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे मदीं आयज सुदीन ढवळीकर म्हाजे व्हडले भावा सारके हांगा उपस्थिती आमचे मंत्री आहा. आमी सदां याद दवरतात गोंय राज्याक एक वेगळे तरेचे फुडें व्हरपाचो तेणी सुरवात जी केल्ली. आयज आमी म्हणू शकता की आयज वेगळे एक सोन्याचे अक्षरान बरोवपी हे सरकार आनी हेजे नेतृत्व करपी सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी योग्य तरेचे नेतृत्व केल्ले आसा की प्रत्येक गरीब घटकाक आपले मना सारखे जे तांकां जाय, जे इतले वर्सां जे आशिल्ले ह्यो सगळे गोष्टी फुडें व्हरपाक माझी घर योजना हाडलेली आसा. म्हाका दिसता आमी सगळ्या लोकांनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक तायोनी आमी तांचो एक वेगळ्या तरेचो सत्कार आमी करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. भाशण आनी घोशणा दिवपाक सोंपें आसता, सरकार चलोवपाक कठीण आसता. आपूण फाल्यां मुख्यमंत्री जावन ह्यो गोष्टी करतलो ते बी सांगपाक सोंपें आसता. आयज हे सगळे सांगतना आमी पळयतात की वेगवेगळे तरेचे आयज आमी पळयतात की संघर्श करपी अशे आमी लोक पळयतात. पूण हे काय सरकार घडयतले हो व्हडलो प्रश्न. सरकार कोणाचो सत्तेर आहा हो आमी समजून घेवपाची गरज आहा. आयज मुख्यमंत्रीन सांगलेलें आसा की 12,000 सुमार भुरग्यांक संद्यो गावतल्यो. वेगळे तरेन संदी दिवपाचे प्रयत्न मुख्यमंत्री करता आणि हे भुरग्यांक आणि तरुण पिढी आनी युवा शिकलेले आमचे बेरोजगार फौज जे भुरगे जे गोंय राज्यान आहा हेंकां बी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचें काम हे नेतृत्व करता. आयज आमी सगळे जे हांगा उपस्थिती लायिल्ले आसा कारण आयज आमचे मदीं आमचे सगळे हृदयान असलेले एक वेगळे तरेचे नेतृत्व अमित शाहजी आमचे मदीं आयज येता. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे देशाक विकसीत भारत म्हणून फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता. आयज त्या तरेचे नेतृत्व हांवें गोंय राज्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत जे नेतृत्व करता ह्या सरकारान हांव मंत्री जावन म्हाका एक अभिमान आहा की हे सरकार योग्य तरेन फुडें वचून 2027 बी आमी आमचो सरकार हांगा वांगडी जे आमचे सगळे बसल्या योग्य तरेन आमी फुडें व्हरूंक शकतले. हे सरकार जेन्ना आमी नेतृत्वाचें उलयता सरकाराचें नेतृत्व ह्या तरेन आसपाक जाय जे आपल्या हृदयाक जे दिसता की गरीब घटकाक योग्य तरेचे न्याय आनी सामाजीक न्याय हांव सदां भाशणान म्हणटा की योग्य तरेच्या लोकांक आनी गरीब घटकाक आनी संघटीत समाज जे आमी जेन्ना म्हणटा हे संघटीत समाज म्हणजे आमी सगळे लोक आयले तेजे भितर. हांगा खंयचो कास्ट येवंक ना, धर्म येवंक ना, कांयच ना. आमी श्रीमंत ना, मंत्री ना, आमी सगळे लोक एक समाजाचे म्हणजे एक संघटीत समाज म्हणून आमी जे कितें उलयतात हे तत्व आनी हे सगळे फुडें व्हरपाक आमचे मुख्यमंत्री प्रयत्न करता. आमचे मदीं ऑलरेडी आमचे अमित शाहजी आयिल्ले आसा. हांव चड वेळ न घेता आमी सगळ्या लोकांनी आमच्या मुख्यमंत्र्याक सहकार्य करपाची गरज आहा. इतलेंच सांगून आमचे स्वप्न जर पुराय करपाक जाय जर आमचे मुख्यमंत्री फुडें व्हरतले, देशाचे नेतृत्व फुडें व्हरतले. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. गोंय राज्याचे भलायकी मंत्री बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. वंदे वंदे. काही खिणा भितर भारत देशाचे सन्माननीय केंद्रीय गृह आणि सहकारिता मंत्री अमितजी शहा हांचे ह्या माचेर आगमन जातले. ते हांगा पावतकीर आमी जोरदार घोषणा दिवया आणि तांचे उर्वे भरीत ह्या गोंयच्या भुंयेन परत एकदा मोठ्या दबाज्यान स्वागत करूया. आयज ह्या उत्सवाक तुम्ही व्हडा उमेदीन उपस्थित रावल्या. काय
आमची भाऊ भयणां या सभागारा भायर या कार्यक्रमाचो आनंद घेतात तांचेय बी आमी परत एकदा मना काळजांतल्यान स्वागत करता। हो एक गोंयच्या इतिहासांतलो न भूतो असो क्षण खंयच्याच सरकारान अशा योजनेचो विचार करूंक नाशिल्लो। तो विचार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान केल्लो आसा आनी ह्या उत्सवी वातावरणात हांवें जशें उदळ म्हणा की हो कार्यक्रम या कार्यक्रमाची माची ही गोंयकाराच्या घराचे एक सुपुल्ले आंगण। ह्या आंगणान हो सुंदरसो कार्यक्रम जाता कित्याक तर तुमी ह्या आंगणान एक तुळशीचें वृंदावन पळयतात आनी ह्या आंगणान तुमी पोरसान फुल्लेली फुलां पळयतात आनी अशा ह्या आंगणान आयज हो व्हडा दबाज्याचो उत्सव साजरो करपाक गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्या सयत सगळे मानेस्त आतूर आसात। भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा हांच्या स्वागताक रोखडेच तांचे हांगा येवप जातले आनी मागीर आमी ह्या ऐतिहासीक खिणाचे साक्षीदार जावया। तर हो सुंदरसो कार्यक्रम या कार्यक्रमात जशे माझे घर योजना ताचो शुभारंभ जातलो ताच्याच बरोबर गोंय सरकारच्यो विकसित भारत 2047 चे स्वप्न पळयतना विकसित गोंय 2037 हे स्वप्न मुखार दवरून खूब जे प्रकल्प आसा जवळ 2411 कोटी रुपयांचे प्रकल्प ताचो हांगा शिलान्यास जातलो। बुन्यादीचो फातर बसोवपाची जी येवजण आसा त्या येवजणे अंतर्गत 6 येवजणी आसात भितर वट्ट 19 प्रकल्प गोंयांत साकार जावपाचे आसा आनी म्हणून ह्या 19 प्रकल्पांचो हो शिलान्यास सुवाळो जातलो। त्याच बरोबर ह्या कार्यक्रमांक जे हेर येवजणे अंतर्गत जे प्रकल्प पुराय जाल्या त्या प्रकल्पाचे उक्तावण भौमानाधिक केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते जातले। तशेंच गोंय सरकारान जी आनी एक अभूतपूर्व अशी योजना स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे गोंय सरकारान स्थापीत केला की गोंयकाराक जो टॅलंटेड आसा जो इंटेलेक्च्युअल आसा ताका नोकरी मेळची सरकारी नोकरी मेळची तांची निवड ही निव्वळ तांच्या मेरिटाचेर जावची गुणवत्तेचेर जावची म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची जी स्थापना केल्या त्या स्थापनेतलो पयलो जवळ 215 लोकांक ही रोजगार पत्रां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या निवडींतल्यान आयज वितरीत जाता। तर हो गोंयकारां खातीर खूब सूख दिणो खीण आसा। हो कार्यक्रम आयज ह्या सगळ्या येवजणेक फुडें व्हरतना माझे घर ही योजना फुडें व्हरतना आयोजीत जाता। तर आयच्या ह्या कार्यक्रमात रोखडेच भारत देशाचे सन्माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाजी हांचे आगमन जाता आणि तांच्या आगमनान आमी ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करूया। हो उत्साह ही उर्बा माझे घर ढोल ताशांचो गजर परत एकदा नेटान जावनी।
की, बोलो भारत माता की। अमित शाह जी आप आगे बढ़ो, अमित शाह जी आप आगे बढ़ो, प्रमोद सावंत जी आप आगे बढ़ो। सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का आगमन मंच पर हो चुका है। सम्माननीय मंत्री महोदय जी का गोवा की जनता की ओर से, गोवा सरकार की ओर से हम स्वागत करते हैं। आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गोवा के इतिहास में अभूतपूर्व माझे घर योजना के शुभारंभ के अवसर पर आपकी उपस्थिति से हम गर्व महसूस कर रहे हैं। गोवा के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से निवेदन करूंगा कि गोवा की स्वयं पूर्णता की पहचान कुणबी शाल, पुष्पमाला और सम्मान चिन्ह प्रदान करके आप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी का स्वागत और सम्मान करें। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति पर हम सब आपको नमन करते हैं। तर आयज एक खुशाल काळीचो दीस, उत्साहाक आयज बांद ना, कित्याक तर गोयच्या जनतेक आयज तांच्या घामा कश्टान उबारिल्ल्या घराची कायदेशीर भेट मेळपाची दारां उक्ती जातात। गोंयकाराच्या कितल्या वर्सांचें सपन आज पुराय जाता। म्हणून आयज ह्या आमच्या घराच्या आंगणान गोड 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 गळ्यान गोमटे गोंय गायता, संगीतातल्या निजातल्यान निर्मितल्या खोरायता। म्हणून डॉक्टर प्रवीण गावकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला संजीवन संगीत अकादमीचे स्नातक हे स्वागत गीत सादर करून सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिता।
गोयच्या सगळ्या अंगणांनी अशेच खोशयेचे ल्हार व्हावूंक लागला. पोरसांतल्यो आबोलेच्यो कळयो मुमुरक्यो हांसूंक लागल्या. पारजताच्या झाडां पोंदा फुलांचो शिवर पडला. मोगरेचो परमळ सगळे पोरसूं भरून वतूंक लागला. अंगणांतली तुळस मात शांत आसा. तिचो आनंद आमकां दिसना, कारण ती एका तपस्विनी सारखी वाट पळयता की म्हाज्या घरकाराचें घर, ताचे कायदेशीर हक्क ताका केन्ना मेळटले. आनी तिच्या तपाक आज फळ मेळटा. ज्या घराच्या आंगणांत ती आसा त्या आंगणांतलो तो उत्सव तिकाय खूब सूख दिवन घेता. म्हणून तर तिका नमन करून या माझे घर योजनेची आमी सुरुवात करूया. मैं सम्माननीय गृहमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि इस गरिमामय आंगन की शोभा बढ़ाने वाले तुलसी वृंदावन को जल अर्पित कर इस ऐतिहासिक माझे घर योजना का आप शुभारंभ करें. या माझे घर योजनेचो शुभारंभ तुळशी वृंदावनाक उदक घालून सन्माननीय केंद्रीय मंत्री महोदयांनी केला. चड वेळ न घेता माननीय उपस्थितांचे स्वागत करपा खातीर हांव केंद्रीय वीज आणि नवीन आणि नवकरणीय उर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांका विनंती करता. नमस्कार. नवरात्रि यह दशहरे के पावन पर्व से उत्साहित वातावरण में हमारे साथ पर इस मंच पर आसनस्थ हम सबके आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, गोवा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, गोवा राज्य के राजस्व मंत्री श्री आतासनियो मोन्तेरात जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री दामू नाइक जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी मंत्रीगण, राज्यसभा के हमारे सदस्य श्री सदानंद सेठ तानावड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी वर्ग और यहां उपस्थित गोवा के मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम. इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन जिन लाभार्थियों के लिए जा रहा है उनको मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पर और भारत सरकार की ओर से सभी को विशेष नमस्कार करता हूं. मेरे भाई बहनों, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है. इस दिन का जिक्र इतिहास में हो रहा है. जो महत्वपूर्ण गोवा मुक्ति के बाद जमीन सुधार, जिसे हम लैंड रिफॉर्म कहते हैं, उसका है. जितना महत्व गोवा को राज्य के स्टेटस का है, उतना ही महत्व आज के इस दिन का है, ऐसा मैं मानता हूं. भाई और बहनों, गोवा मुक्ति के बाद से आज तक का समय मैंने देखा है. हर बार अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है
मैंने वो देखी है। इस बार की आपकी जो जीत है उसमें लड़ाई कम और सरकार की तरफ से आत्मीयता ज्यादा ही दिखती है। आज का दौर वो है जहां हमारे साथ नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम एवं सुधारवादी नेतृत्व है, अमित भाई शाह जैसे श्रेष्ठ देश हित में निर्णय लेने वाले क्षमता वाले मार्गदर्शक नेता है, और हमारे गोवा के सर्वोदय, अंत्योदय और ग्रामोदय तत्व पर चलने वाले हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी है। भले ही गोवा मुक्ति के 64 साल बीत गए हो, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देर से आए पर दुरुस्त आए। जन भावना का आदर हो, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत हो, बिजली पानी सड़कें हो या शिक्षा एवं रोजगार के अवसर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा प्राथमिकता उनको दे दी है। सबके साथ न्याय हो, हम सब लोग आदरणीय मोदी जी और अमित भाई शाह जी के दिशा निर्देश अनुसार इसी काम में लगे हुए हैं। आज इस मजे घर योजना के तहत 1972 तक सारे घर अधिकृत कर देना है। गोवावासी लोगों के लिए संघर्ष मुक्ति की भेंट है। जिन लोगों के घर पंचायत क्षेत्र में या फिर नगर पालिका क्षेत्र में सन 1972 के पहले से मौजूद है, उन्हें आज घर के मालिक होने का हक मिल रहा है। ये जो भावना है उसका हम सम्मान करते हैं। हमारे जनजातीय भाई बहनों, फॉरेस्ट राइट हो या गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्ड के सामने सालों से प्रलंबित मामले हो, 20 पॉइंट प्रोग्राम सावली के धरणग्रस्त लोगों के दर्द को हम सभी जानते हैं। आज आप लोगों को जो खुशी का समाधान महसूस हो रहा है उसमें हम सब आपके साथ खुश हैं। आपका जो हक था, हम सबके प्रयास से, हमारे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व के प्रयास से आज आप तक पहुंचा रहा है। गोवा की कम्युनिटी जमीनों पर अनेक पीढ़ियों से लोग रहे हैं, वे घर में आज हक से रह पाएंगे। इतिहास ऐसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घटनाओं से लंबे समय तक याद रखता है। आप सब लोग जो अनुभव करना चाहते हैं, जिन्हें सुनना चाहते हैं, उसमें ज्यादा विलंब किए बिना मैं मेरे तरफ से हमारे मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, बाकी सभी मंत्री और सभी हमारे विधायक हो, राज्यसभा के सदस्य हो, मैं सरकार की ओर से और सरकारी अधिकारी को भी सबको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का आपका यहां होना हम सबके लिए प्रेरणादायी है। आपके करकमलों द्वारा आज प्रशासन स्तंभ, सरकारी वसाहत, सर्किट हाउस, जुनता हाउस का पुनर्निर्माण की नींव रखी जाएगी। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में देश भर में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें हम सब आपके साथ हैं। ये आप लोगों की तरफ से मैं अमित भाई शाह जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। धन्यवाद। देव बरे करूं श्रीपाद भाऊ नाईक। भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी भारत एक प्रबळ राष्ट्र घडोवपा खातीर सगळ्या भारतवर्षाक आपल्या विविध संकल्पनांतल्यान आर्त साथ घातल्या। ती साथ केन्ना आत्मनिर्भर भारत या शब्दाने आशिल्ली तर केन्ना 13 फ्लॅगशिप प्रोग्राम्स इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आशिल्ली। विकसित भारत 2047 चो नारो सबंद भारताक तांणी दिलो आणि पंतप्रधान महोदयांच्या प्रत्येक उल्याक तत्परतेन प्रतिसाद कोणी दिला असत तर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या गोंय सरकारान, गोंयच्या या कर्तृत्वान, मुख्यमंत्र्यान आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेक बळगें दिवपाक स्वयंपूर्ण गोंय हो नारो दिलो। म्हणून या स्वयंपूर्ण गोंयचे प्रणेते म्हणून तांची आमी ओळख करून दितात। विकसित भारत 2047 करपा खातीर विकसित गोंय 2037 हे स्वप्न दोळ्यामुखार दवरपी हे मुखेलमंत्री। पारदर्शी नोकर भरती करपा खातीर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्थापन करपी हे संस्थापक मुख्यमंत्री। आणि आयज गोंयकाराक माझे घर दिवपाच्या योजनेचे शिल्पकार म्हणून सबंद भारताक आमी तांची वळख करून दितात।
गोंयकारांच्या भल्या खातीर आयिल्ल्या आव्हानाक हासत हासत तोंड दिवपी हे मुखेलमंत्री. म्हणून तर गुरु ठाकूर जसे म्हणतात की असे जगावे छाताडावर आव्हानांचे लावून अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. नको गुलामी नक्षत्रांची, भीती आंधळी ताऱ्याची, आभाळाला भिडता नाही चैन करावी स्वप्नांची. असे दांडगी इच्छा ज्याची, मार्ग तयाला मिळती सत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. असे आमचे अभिमानाचे स्थान गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती आसा की तांणी सगळ्यांक संबोधित करचे. नमस्कार. माझे घर या योजनेचो शुभारंभ करूंक आयिल्ले देशाचे होम मिनिस्टर, आमचे आदरणीय नेते, आमचे मार्गदर्शक अमित भाई शहा हांचे परत एकदा नेटान सगळ्यांनी ताळयो वाजोवन स्वागत करचे. माझ्या बरोबर एकदाच घोषणा दिवच्यो. भारत माता की वंदे. मोदी जी आप आगे बढ़ो, अमित भाई आप आगे बढ़ो. सगळ्या जाणांक दसऱ्याची उणउणीत परबी, दसऱ्याचे सीमो उल्लंघन करून आमी आत्ताच माझ्या घराचे स्वप्न साकार करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांक हांगासर जमल्यात. आणि माझ्या घर योजनेचे उक्तावण करपा खातीर आमच्या मदीं आमचे केंद्रीय नेतृत्व अमित भाई शाह आसा, आमचे केंद्रीय नेते श्रीपाद भाऊ नाईक आसा, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक आसा, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस, उपस्थितांपैकी आशिल्ले सगळे माझे मानेस भाव आणि भयणांनो, गोंयकारांनो, आज खरें म्हणजे हो भाग्याचो क्षण. पयलेच फावटी अशा पद्धतीची योजना जी म्हजे घर, गोंयकाराचे घर या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आमी हांगा आसात. ताज्या पयलीं हांव एक 2 मिनटां तुमची घेतलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या परत एकदा अभिनंदन करता. नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म जे मोदीजीन हाडले ताज्या खातीर मोदीजीचे खूब खूब अभिनंदन. आमकां समेस्त गोंयकारांक आमकां फायदो करून दिलो त्या बद्दल धन्यवाद. आज 2400 कोटी रुपयाचो पायाभरणी सुवाळो आमी माननीय अमित भाई शहा हांच्या हस्ते करता. प्रशासन स्तंभ चिमला हांगासर, रिडेव्हलपमेंट ऑफ द क्वार्टर्स सांतिनेज हांगासर, रिडेव्हलपमेंट ऑफ द जुंता हाऊस 50 वर्सां पयलीं बांदलेले जुंता हाऊस फुडल्या 50 वर्सां खातीर बांदता ते जुंता हाऊस आसतले. रिडेव्हलपमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट कॉटेज, रिडेव्हलपमेंट ऑफ द सर्किट हाऊस आणि नव्यान बांदपी आमचो वास्कोचो बस स्टँड हाचो पायाभरणी सुवाळो आमी हांगासर घालता. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गोंय ही तशी देशाची टुरिजमांतली राजधानी आसा आणि ताकाच लागून टुरिजम क्षेत्रांत आमी पायाभरणी सुवाळो घालता. टाउन स्क्वेअर पर्वरीम हो प्रोजेक्ट डबल इंजिन सरकारच्या सहकार्यात आमी पायाभरणी सुवाळो घालता. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच फोर्ट आमी फर्मागुडी हांगासर तोय पायाभरणी सुवाळो आज करता. PM एकता मॉल जो युनिटी मॉल म्हणून वळखतलो त्याचोय पायाभरणी सुवाळो आमी घालता. आणि अशा पद्दतीन हर एक गोंयकाराक टुरिजमाचो फायदो जावचो, हर एक गोंयकार हो टुरिजम क्षेत्रात वांटेकरी जावचो म्हणून हे पायाभरणीचे प्रोजेक्ट आसात. आमी पुलिसिंग क्षेत्रात पुलीस हाऊसिंग आसतले, पुलीस क्वार्टर्स आसतले किंवा त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटची ऑफिसीस म्हापसा आणि बिचोलीम आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तयार करता ते फुडल्या 50 वर्सां खातीर जे ट्रान्सफरंट गव्हर्नन्स हाडपा खातीर हे आमचे सरकार हे पायाभरणी सुवाळे करता. आणि याच बरोबर आमी आज उक्तावण करता हे प्रोजेक्ट आसात. न्यू गोवा मेडिकल कॉलेज एकाडेमिक ब्लॉक, बॉयज आणि इंटरनल हॉस्टेल फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज, रेजिडेंस डॉक्टर हॉस्टेल फॉर द गोवा मेडिकल कॉलेज. आणि महत्वाचो प्रोजेक्ट म्हणजेच आमी म्हणटा की महाविद्यालय संकुल तालिगांव पाठाराचेर 1,20,000 स्क्वेअर मीटर जागेत 6 कॉलेजी गोंयच्या भुरग्यांच्या खातीरचो पायाभरणी सुवाळो आज आमी ह्या क्षेत्रांतल्यान करता. हो खूप महत्वाचो आसा. अरे युवकांच्या खातीर जर विजन कोणी पळयले आसत
जाल्यार ते मोदीजीत पळयले, ते डबल इंजिनच्या सरकारात पळयले, ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात पळयला. आणि म्हणून तर आम्ही म्हणता आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत आम्ही जवळपास रिजिन्युएशन ऑफ द कांपाल पणजी या प्रोजेक्टाचे उक्तावण करता. गोवा डेंटल कॉलेज प्रोजेक्टाचे उक्तावण आम्ही आज घडोवन हाडटा. 3 मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन आम्ही हाजे उक्तावण करता. आम्ही पळयता की आम्ही इलेक्ट्रॉनिक विटनेस एक्झामिनेशन रूम देशातलो दुसरो हाचे उक्तावण आम्ही करता. आणि त्याच बरोबर इंडियन फर्स्ट क्लाउड बेड अपग्रेडेशन ऑफ द नॅशनल सायबर हेल्पलायन हाचे उक्तावण माननीय अमित भाई शाह हांच्या हस्ते आम्ही करता. गोंय राज्याचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट व विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 हाचो मोग दवरून हे आम्ही सगळे मुखार हाडटा. हांव तुमच्या मदीं चड वेळ उलोवचो ना. मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आत्मनिर्भर भारत व मिशन आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय म्हणून कंप्लीट केलो. मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो स्वामित्व ही योजना आम्ही आज माझे घर म्हणून सगळ्यांच्या लोकांपर्यंत पावयता. आणि म्हणून तर अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाचेर माझे घर हे चलता. मनीस जन्माक येतना कांयच घेवन येना, मनीस वयता आसतनाय कांयच घेवन वचना. पण आपूण हांगासर तयार केल्ले दायज आपल्या फुडल्या पिळगेक दवरचे हे तेजे स्वप्न आसता. आणि म्हणून तर ते स्वप्न साकार करता आसतना आपल्या फुडल्या पिळगे खातीर आपूण दवरलेले दायज, आपले घर हे त्याच्या नांवार दवरचे हे तेजी भावनीक आर्त आसा. तेजे प्रत्येकाचे कर्तव्य आसा. आणि हे कर्तव्य पुरे करपा खातीर मुख्यमंत्री या नात्यात म्हजे घर योजनेच्या निमित्तान ताजे घर ताज्या नांवार करपा खातीर आम्ही आयज ही योजना हांगा हाडल्या. म्हणून दायज म्हज्या जाणट्यांचे, फाल्यां म्हज्या भुरग्यांचे, अस्तित्व म्हज्या कुळाचे, म्हजे घर म्हज्या नांवाचे. तुळशी मुखार पेट्टा फुडाराची पणटी, वयल्यान ती मानाची खुटी, घामान भिजलेल्यो भिंती त्यो वणटी, म्हजे घर म्हज्या नांवाचे. म्हज्या जाणट्यांनी बांदलेले घर या म्हज्या नांवार जावचें म्हणून ही मुखार आमी योजना हाडल्या. हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो आसतल्यो. 1972च्या पयलींची घरां आसतली किंवा आतापर्यंत 2014 पर्यंत बांदलेली सगळी घरां, ही आमी सगळी घरां एक म्हजे घर ह्या योजनेंतल्यान आमी सगळ्यांच्या मुखार हाडपाक सोदता. म्हजे घर ही एक फक्त येवजण न्ही, ही चळवळ आसा, ही एक मोहीम आसा. ही चळवळ कायद्याच्या कचाड्यांतल्यान शिरकल्ली. आणि ह्या घराब्याची सुटका करपा खातीर म्हज्या सरकारांतल्या, म्हज्या प्रशासनांतल्या, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी ती ताच्या नांवार करून दिवपा खातीर म्हजे घर ही योजना तुमच्या मुखार दवरल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी पळयता गोंय मुक्तीच्या पयलीं पासून आसलेली घरां ती 2028 पर्यंत बांदलेली सगळी घरां केन्ना तरी ती म्हाज्या नांवार जावचें. आपूण स्वताच्या जागेत बांदलेले घर, आलवारात बांदलेले घर, मोकाशात बांदलेले घर, रेव्हेन्यू लँडात बांदलेले घर, कोमुदिदात बांदलेले घर, माझ्या गोंयकारात बांदलेले घर हे त्याच्या नांवार जावपाक जाय. हे तितकेच महत्वाचे आशिल्ले. आणि म्हणून तर आम्ही या सगळ्या हितूर लँड रिफॉर्म करता आसतना, आम्ही सगळे कायद्यात बदल करता आसतना प्रत्येका कायद्यान ताजो ओनर जावचो. हा सगळ्या स्किमींतल्यान डिटेलात वयचो ना, पण ही प्रत्येक गजाल इवन दो 20 पॉयंटांतल्यान बांदलेले घर 1975 100 स्क्वेअर मीटर जागो माझ्या गोंयकारांक मेळ्ळो. बट तो त्याच्या नांवार जालो ना. आयजूय घर तेजे मोडपाक येता. केन्ना तरी हायकोर्टाच्या कचाड्यांतल्यान आसतले, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या कचाड्यांतल्यान आसतले, पण म्हाजो गोंयकार जो माझ्या गावात रावता, गोंयांत रावता आणि घरात रावता, त्याच्या असलेलो आसरो हो त्याचो परमनंट आसरो आसचो म्हणून ही योजना आसा. आणि म्हाका खात्री आसा की आयज आमी जी सुरू करता ती योजना फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर प्रत्येक गोंयकाराचे घर हे त्याच्या नांवार करून दिवपा खातीर आमचे सरकार हे म्हजो घर म्हजो हक्क आसा ह्या नात्यात आमचे सगळे पदाधिकारी वावुरतले, आमचे सगळे प्रशासकीय अधिकारी वावुरतले आणि तांकां हे घर आमी तांच्या नांवार करून दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. म्हाका खबर आसा कितल्याशाच लोकांक ह्या हॉलांत येवपाक मेळना. ते सगळे जाण अमित भाईच्या प्रेमापोटी, म्हज्या घराच्या प्रेमापोटी ह्या कार्यक्रमाक हांगासर उपस्थित रावले. पण हांव दिलगिरी व्यक्त करता कारण चड मोठ्या प्रमाणात लोक आयले जांकां भायल्या कॅम्पसात, थोड्या जाणांक कॅम्पसांनी भितर येवपाक मेळना. म्हणून हांव दिलगिरी व्यक्त करता. तुमचो प्रेम, तुमचो मोग हो म्हाज्या खातीर म्हाका खूब व्हडलो आसा. डबल इंजिनच्या सरकारा खातीर खूब व्हडलो आसा. आणि हांव निश्चितच खात्री दिता हांगासर येयल्ल्या प्रत्येक गोंयकाराक म्हज्या घराचो फायदो मेळोवन दिवपा खातीर आमचे प्रशासनातले सगळे अधिकारी जे आसा हे रात आनी दीस काम करतले. आणि म्हजे घर
हे प्रत्येकाक ताज्या नावार करून दितले हांव इतकेच सांगता आणि परत एकदा म्हज्या घराच्यो शुभेच्छा तुमकां सगळ्यांक भेटयता आसतना अमित भाई शाह हांच्या नेटान गोंय सरकारच्या वतीन आणि गोयच्या लोकांच्या वतीन हांव परत एकदा तांचे खूप खूप स्वागत करता आणि तुम्ही परत एकदा माझ्या बरोबर घोषणा दिवच्यो हे तुमच्या लागीं मागता. हांव म्हणटलो म्हजें घर तुम्ही म्हणात म्हजो हक्क. हांव म्हणटलो म्हजें सरकार तुम्ही म्हणात म्हजें घर. भारत माता की भारत माता की. म्हजें सरकार अमित भाई तुम आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही दाखयल्लो प्रेम हो सदांच आमच्या काळजान उरतलो इतकेच सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. विकास जायत आसा. आणि जायत रावतलो. आयज ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान गोंय सरकार नवीन प्रकल्पाचो बुन्यादीचो फातर बसयता. मैं सम्माननीय केंद्रीय गृहमंत्री महोदय अमित जी शाह से निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों द्वारा डिजिटल माध्यम से इन सभी प्रकल्पों का शिलान्यास करें. 2411 कोटी रुपयाचे हे 19 प्रकल्प त्याच्या बुन्यादीचो फातर गोंय सरकार बसयता. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज का नेतृत्व सिर्फ इमारतें नहीं बनाता, कल की भरोसेमंद व्यवस्था करता है. डबल इंजन की गति, गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का संकल्प, वो आज विकास की नई उड़ान भर रहा है. और इसी उड़ान का प्रतीक है आज होने वाले शिलान्यास. विकास का वह आरंभ जो भरोसे को ठोस आकार देता है. सबसे पहले राज्य प्रशासन की 7 परियोजनाएं, कुल 1097 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया. एक ही छत के नीचे तेज और पारदर्शी सेवाएं, प्रशासन स्तंभ, सर्किट हाउस, जनता हाउस, गवर्नमेंट गैरेज, जहां समय बचे, लागत घटे और काम बढ़े. एटीसी बस स्टैंड, वास्को, स्वच्छ, सुरक्षित, यूजर फ्रेंडली टर्मिनल, रोजगार और राजस्व को नई रफ्तार. सेंट एनिस पार्ट 1 और 2 का रीडेवलपमेंट, पानाजी ड्रेनेज और ट्रैफिक अपग्रेड, जल भराव कम, रोजमर्रा की यात्रा आसान. यही है प्रशासन का नया मानक, फूर्ति, सुविधा, विश्वास. अब पर्यटन की बात करें. कुल 472 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया. पीएम एकता यूनिटी मॉल चिंबेल, ओडीओपी को बड़ा बाजार, कारीगरों, महिलाओं, एमएसएमईज की आमदनी सीधे बढ़े. टाउन स्क्वायर पोरवरीन 126 करोड़ की लागत, कला, परिवार और स्थानीय व्यापार के लिए जीवन सार्वजनिक स्पेस. छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, फार्माकुड़ी 125 करोड़ की लागत, वीरता, नीति और राष्ट्रभक्ति का सजीव तीर्थ, युवा प्रेरित पर्यटन प्रबल. हरवडेम वाटरफॉल 19.33 करोड़ का निवेश, इको टूरिज्म, सुरक्षा और स्वच्छता, स्थानीय रोजगार को सहारा. विद्युत सेवाओं के लिए 57 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया. बिचुलिम और मापुसा के आधुनिक कार्यालय, बिलिंग, शिकायत और कनेक्शन अब तेज और पारदर्शी. स्वास्थ्य जीएमसी की 3 परियोजनाओं में कुल 502 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया. न्यू जीएमसी बिल्डिंग, बामुलिन 281.23 करोड़, ओपीटी वार्ड और डायग्नोस्टिक्स की क्षमता में बड़ा विस्तार. साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल, ब्लॉक और बॉयज हॉस्टल 24/7 सेवाओं के अनुरूप सुरक्षित सुविधाजनक आवास. पुलिस आवास 32.86 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया. मायना कुर्तुरिम और अल्धीनो सम्मानजनक आधुनिक क्वार्टर्स. उच्च शिक्षा 31 महाविद्यालय संकुल में 250 करोड़ का निवेश सरकार द्वारा किया गया. एक ही कैंपस में विश्व स्तरीय सुविधाएं. यह सिर्फ निर्माण नहीं है, जनता के लिए भरोसे का नया ढांचा है.
आज का निवेश भविष्य में जन सेवाओं को तेज, सुरक्षा और स्मार्ट और व्यवस्थित बनाता है। यही है नया गोवा, जो सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, आगे का रास्ता बना रहा है। जोरदार टाळयो जावनी या प्रस्तावित प्रकल्पा खातीर। केल्लो संकल्प सिद्धीक वयतलो हेची जतनाय हे डबल इंजिन सरकार घेता। म्हणून तर संकल्प से सिद्धीची साक्ष दिवपी कांय प्रकल्प गोंयांत पुराय जाल्यात, ताचे लोकार्पण आता जाता। मैं केंद्रीय गृहमंत्री महोदय जी से फिर एक बार निवेदन करूंगा कि विविध परियोजनाओं के अंतर्गत जो प्रकल्प पूर्ण हुए हैं, उन प्रकल्पों का डिजिटल माध्यम से आप लोकार्पण करें। जनहित की नियत से एक्शन बनती है। सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं गिनती, जमीन देती है, बजट लगाती है और समय पर डिलीवर करती है। डबल इंजन की ताकत, गृह मंत्री अमित शाह जी की प्रेरणा और सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का संकल्प, गोवा आज नतीजे दिखा रहा है। और आज इन्हीं नतीजों का उद्घाटन सरकार की असीम कोशिशों का प्रतीक है। सबसे पहले कंपाल ग्राम स्मार्ट सिटी पर 30 करोड़ का निवेश, एक आधुनिक, ओपन और इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस का सपना पूरा हुआ। यहाँ ओपन एयर एम्फी थिएटर, वॉक ट्रैक और बैरियर फ्री एक्सेस जैसी सुविधाएं हैं, ताकि खेल, संस्कृति और कम्युनिटी इवेंट्स बेधड़क फले फूले। इसके बाद डेंटल हॉस्टल बिल्डिंग बाम्बोलेम GSIDC 11.48 करोड़ की लागत से बनी। छात्रों के लिए ये सुरक्षित और सुविधाजनक ठिकाना है। 24/7 सुरक्षा, अध्ययन कक्ष, हाई स्पीड वाईफाई, स्वच्छ मेस और सोलर, RO, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी क्रम में ई विटनेस रूम नॉर्थ और साउथ कलेक्ट्रेट ने डिजिटल न्याय को नया मानक दिया है। अब गवाह सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रिकॉर्डिंग के जरिए घर या जिले से भी बयान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मोबाइल फोरेंसिक वैन्स लॉन्च हुई हैं। ये चलती फिरती मिनी लैब हैं, जो मौके पर ही DNA से डिजिटल डेटा तक वैज्ञानिक तरीके से सबूत सुरक्षित करती हैं। सुरक्षा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए गोवा पुलिस मोबाइल ऐप लाया गया, जिसमें टेनेंट, लेबर वेरिफिकेशन, इंस्टेंट ट्रैफिक अलर्ट, वुमेन SOS और इंटरनल कम्युनिकेशन की सुविधा है। इसके साथ ही 1930 क्लाउड कॉल सेंटर अपग्रेड भी शुरू हुआ, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग और इंटेलिजेंट एनालिटिक्स जैसी तकनीकें हैं। इससे साइबर क्राइम पीड़ितों को तेज और असरदार मदद मिलती है। सबसे खास बात यह है कि ये सिस्टम गोवा पुलिस AIML लैब द्वारा इन हाउस विकसित किया गया। कम लागत, बेहतर डेटा नियंत्रण और तेज नवाचार। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये नए गोवा की भरोसेमंद व्यवस्था का चेहरा है। लक्ष्य साफ है, हर परिवार तक आसान सेवाएं, हर युवा के लिए मौके और हर नागरिक को सम्मान। जय हिंद, जय गोवा। या सगळ्या उपक्रमाबरोबरच हे सरकार बायल मनशाच्या उदरगतीक सशक्तीकरणाक खूप वयलें स्थान दिता आणि महासागराक भिडपी आमच्या गोंयच्या भूमीन आयज अशाच बायल मनीस अधिकाऱ्यांनी जे कार्य केलां त्या कार्याचो एक महत्वपूर्ण क्षण, ताचो अनुभव आता आमी घेऊया। नाविका सागर परिक्रमा 2 is an ambitious maritime expedition by the Indian Navy showcasing the strength, resilience and capabilities of women officers in the armed forces.
This circumnavigation expedition started in Goa on 2nd October 2024 and was completed on 27th May 2025. And this expedition was undertaken by two courageous women officers of Indian Navy. Let us give thunderous round of applause to Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa A. The government is proud of achievements of these two women officers. Government of India and Government of Goa wishes to felicitate these two women officers on this occasion. May I request Honorable Union Minister of Home Affairs to felicitate Lieutenant Commander Dilna K by presenting a shawl on behalf of Government of India, and also request Honorable Union Minister to present a certificate and a reward of 1 lakh rupees to both these courageous officers, Lieutenant Commander Dilna and Lieutenant Commander Rupa. Once again, let us give a thunderous round of applause to these courageous women. आधी सांगितल्याप्रमाणे कर्मचारी भरती आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हो एक गोय सरकारचो ऐतिहासिक निर्णय. डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान हे ऐतिहासिक पाऊल घेतला आणि या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या निवड प्रक्रियेंतल्यान आयज 215 आमच्या भुरग्यांक अपॉइंटमेंट लेटर्स नियुक्ती पत्रां मेळटा. त्यापैकी 5 जाणांक आयज मानेस्त आमचे केंद्रीय गृहमंत्री महोदयांच्या हस्तकी नियुक्ती पत्रां दिवन सरकार त्याच्या या ऐतिहासिक निर्णयाची अंमलबजावणी करता आणि या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या निवडीच्या कार्यावळीक सुरुवात जाता हाची गवाय दिता. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेअर्स Amit Shah ji to present appointment letters to these successful candidates selected under Goa Staff Selection Commission. सगळ्यांत पहिले आपयता मेघना अमे खानोलकर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी. मेघा अमे खानोलकर. सुष्मिता विनोद नाईक, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप. जोरदार टाळ्यो जावनी. अभिजित अर्जुन गावकर. डायरेक्टरेट ऑफ प्रॉसिक्युशन. यानंतर प्रतिभा होमू परवार, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. यानंतर सिद्धवी मोहन सामंत. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. आम्ही फक्त 5 जणांक नियुक्तीपत्रां दिल्या. आमचे आणीक भाव भयणां जी त्या गॅलरीन उबी आसा त्यांनी उबी रावची. गॅलरीन बाकीचे आमचे उबे रावचे, तांच्या खातीर जोरदार टाळ्यो जावनी. या सगळ्या आमच्या नवनियुक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांकूय जोरदार टाळ्यो दिवन तांचे अभिनंदन करत. आणि या कार्यावळीच्या मुखेल पावण्यार आमी पाविल्ले आसा. ही सांजवेळ आणि अशा सांजवेळार देवाऱ्यान पणटी पेटयतना आणि ऑल्टराचेर मेणवात लायतना घरातली बायल मनीस कितल्याच घरातली ही गोष्ट की देवा मुखार रावन आपलो हुस्को उलोवन दाखयता आपल्या घरा बद्दल. आणि वदेळ सांगितल्या प्रमाण ती देवाकडे मागता की देवा, माझ्या घरान, माझ्या हक्काच्या घरान म्हाका दिवाळेक पडवेर
आकाश दिवो लावंक मेळटलो काय ना, नातरान म्हाका नखेत्र लावंक बलकावान मेळटले काय ना, पूण आयज माझे घर ही योजना चालीक लायतना प्रमोद सावंत सरकार ह्या गोंयकाराक भिवपाची गरज ना हो मंत्र दिता. म्हणून तर आयज ह्या मुखेल सोयऱ्याक विनंती करता, रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेअर्स टू काइंडली रिलीज लेजिस्लेटिव्ह एंड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंपेडियम ऑफ म्हजे घर स्कीम and inaugurate this scheme. तर पळोवया म्हजे घर योजनेची ही माहिती दिवपी ही चित्रफीत. अपनी जमीन पर अपना घर इतना सा सच चाहिए, जीने के लिए सिर पर आसमान नहीं, एक छत चाहिए. लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी छत तो है पर कागजों में घर नहीं. बरसात में टपकती छत, अधूरे कागज और हर दिन का डर कि कब कोई नोटिस आ जाए. सो ह्या घरान आतां कितें जालां की रेग्युलरायज म्हणून ताका पेपर काय ना तेजे, म्हणजे आमच्या नांवार कांयच ना. एक मनान भंय आसा की फाल्यां सकाळी बाबा खंयच्यान कितें कंप्लेंट जाली आनी घराक जर मोडपाक पावले तो एक भरपूरसो भंय आसा आमचे कडेन. यही चिंता मिटाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के मार्गदर्शन से माझे घर योजना शुरू की गई. ये पहल सरल है, भरोसा दिलाने वाली है और तय समय में पूरी की जाएगी, ताकि जिस आंगन में सालों से चूल्हा जलता है, बच्चों की हंसी गूंजती है, जिस चौखट पर बेटियों की विदाई होती है और बुजुर्ग सुकून से जीवन बिताते हैं, उसे कागजों में भी अपना घर कहा जा सके. माझा पप्पा पास्ट वे जाल्यार जवळ आता 30 वर्सां जाली. पप्पाचे घर आसा ते म्हाज्या नांवार जातले आनी हांव सगळे डॉक्युमेंट्स आसा ते म्हाज्या नांवार करूंक सोदता. तशेंच हांव सीएम सराक आनी आमच्या गव्हर्नमेंटाक थँक्यू म्हणूंक सोदता. आइए देखें गोवा सरकार की वो ऐतिहासिक पहलें जिन्होंने हजारों गांव परिवार की जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की राह खोल दी. सालों से हजारों गोवा वासियों का एक ही सपना था, अपने घर पर कानूनी हक और सुरक्षा. 1972 से पहले बने घरों और ढांचों को अब गोवा सरकार साफ और पारदर्शी प्रक्रिया से वैध मान्यता दे रही है. सिर्फ 7 दिन में डिप्टी कलेक्टर प्रमाण पत्र देंगे और अगले 7 दिन में पंचायत या नगर पालिका से वैधता प्रमाण पत्र मिलेगा. आमकां एक भंय दिसताले की आमचो जागो ना, पूण आतां आमकां अशें दिसता की स्वताचो जागो आसा. आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांनी आमकां म्हणजे एक ट्रेडिशनल आमचो जागो आसतलो अशें जातले. दशकों तक बहुत से गोवा वासियों ने सरकार या कम्युनिदाद की जमीन पर घर बनाए. उस समय की कमेटियों और अधिकारियों की अनुमति से घर बने, लेकिन अधूरी प्रक्रियाओं और कागजी उलझनों के कारण आज यही परिवार अपने ही घरों के लिए कानून के शिकंजे में फंस गए. घर है पर मालिकाना हक और कागज नहीं. बेनिफिट दिता जाल्यार बरेंच जालें न्ही. म्हणजे समज नांवार आहा म्हणटकीर कितें अशें प्रॉब्लम जावचें ना फुडें, आमी कॉन्फिडन्सान उरतलीं की आमचेंच घर आसा, आमच्याच नांवाचेर आसा म्हणून. यह सरकार के सुधार पहले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए है. 28 फरवरी 2014 से पहले सरकारी जमीन पर बने घरों को क्लास 1 ऑक्यूपेंसी मिलकर 400 वर्ग मीटर तक पूरा मालिकाना हक मिलेगा और कम्युनिदाद जमीन पर बने घरों को 300 वर्ग मीटर तक अधिकार. शर्त यह है कि परिवार 2014 से कम 15 साल पहले से गोवा में रह रहा हो और गलत फायदा रोकने के लिए 20 साल तक बिक्री पर रोक रहेगी. साथ ही जिन लोगों ने 28 फरवरी 2014 से पहले अपने ही प्लॉट पर बिना अनुमति घर बनाया है, उन्हें अंतिम 2 साल में नियमितीकरण का मौका मिलेगा और 19 फरवरी 1991 से पहले बने CRZ घरों को भी मान्यता दी जाएगी. 1975 में शुरू हुआ 20 पॉइंट प्रोग्राम अब नया रूप ले चुका है. अपने अलॉटेड प्लांट पर घर बनाकर रहने वाले परिवारों को पूरा मालिकाना हक मिलेगा और ट्रांसफर प्लॉट पर घर बनाने वाले गरीब परिवारों को भी एक बार इंसानी संवेदना के तहत हक दिया जाएगा.
गोवा एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत प्रॉपर्टी घर पर बनने वालों को 15 अगस्त 2014 तक मौजूदगी का कोई सबूत होने पर 400 वर्ग मीटर तक जमीन का अधिकार मिलेगा। या स्कीमीत आमचे बरे काम झाले आणि डॉक्टर सीएम प्रमोद सावंत यांचे आणि गोवा गव्हर्नमेंटचे आम्ही आभारी आहे। गोवा रिहैबिलिटेशन बोर्ड के माध्यम से भूस्खलन पीड़ित, विस्थापित और प्रोजेक्ट प्रभावित 397 परिवार अब अपने घर के मालिक बनेंगे। साथ ही 1976 के सलावली बांध प्रकल्प में पुनर्वसित परिवारों को क्लास 1 ऑक्यूपेंसी सनद दी जाएगी। दशकों का इंतजार अब खुशी और आत्मनिर्भरता में बदलेगा। अब एक ही घर में रहने वाले परिवार आसानी से अलग अलग मकान नंबर ले सकेंगे। हर हिस्से को अपना पानी बिजली कनेक्शन मिलेगा और विवाद घटेंगे। मरम्मत की अनुमति भी सरल है। पंचायत सचिव या नगर पालिका अधिकारी 3 दिन में मंजूरी देंगे। समय पर जवाब ना मिले तो अनुमति स्वतः मंजूर मानी जाएगी। ये सिर्फ कागज नहीं, गरिमा और अधिकार का प्रतीक है। जिन घरों की दीवारें मेहनत से खड़ी हुई, जहां बच्चों के सपने पले, उन्हें अब अवैध कहकर असुरक्षा में नहीं धकेला जाएगा। 84 म्हाका ही ऑर्डर मेळिल्ली। आता आमच्या गव्हर्नमेंटान ह्यो खूब स्किमी काढून आमकां रेग्युलायज करता अशें म्हणून कळयल्याक म्हाका खूब आनंद जालो आणि हांव खूब गोवा गव्हर्नमेंटाचे उपकारी आसा। माझे घर योजना का संदेश साफ है, जहां बसेरा वहीं अधिकार, जहां अधिकार वहीं विकास। सबके सिर पर छत हो, यह राज्य, समाज और सरकार तीनों की जिम्मेदारी है। गोवा ने साबित किया है कि कानून मानवीय भी हो सकता है और फिर भी पारदर्शिता, अनुशासन और सख्ती बरकरार रह सकती है। आइए इस बदलाव का हिस्सा बने, पुरानी फाइलों की गांठ खोलें, अपने घर को कानूनी सुरक्षा दें, स्वामित्व की गरिमा और अगली पीढ़ी का भरोसा दें, ताकि हर गोवावासी यह कह सके, हे माझ्या घराचा, हे माझ्या घराचा। तर या माझे घर योजनेअंतर्गत सर्टिफिकेट्स आणि ऑर्डर्स आता प्रदान जाता, ज्यो सगळ्यो स्कीम्स लेजिस्लेशन आसा, अश्यो वट्ट 11 स्कीम्स आसा, ज्या वरवीं माझे घर आपले हक्काचे घर जावंक शकता। सगळ्यात पयलीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय डेप्युटी कलेक्टर्स टू हाउसेस एक्झिस्टिंग प्रायर टू 1972, बेनिफिशरी जॉन फिलिप दा कोस्ता, पंचवाडी, फोंडे गोंय। सम्माननीय गृहमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप ये प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। Distribution of orders issued by Panchayat for regularization of houses existing to prior to 1972, Srimati Prema Dinu Naik, बाळी केपे। यानंतर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्याच्यानंतर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर्स इश्यूड बाय municipalities for regularization of houses existing prior to 1972, Josefa Hilario, Shirvoy Kepe। यानंतर distribution of forms for regularization under section 38A of the Goa Land Revenue Code 1968 on government land, Mahesh Appa Kanekar, वाळपय, सत्तरी, गोंय। यानंतर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स फॉर रेग्युलरायझेशन अंडर कोड ऑफ कोमुनिदाद, सुभाष चंद्र वसंत नाईक, हाऊसिंग बोर्ड, कामुल्ली, बारदेव, गोवा। यानंतर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनद्स अंडर द गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन्स एक्ट 2014, भाग्यश्री भारत गावडे, एला, ओल्ड गोवा, तिसवाडी। Distribution of sanads issued under the Goa Abolition of Proprietorship Titles and Grant of Lands Act 2014, Evacuate Property
किशोर मोहन कारबोटकर, भटवाड़ी मये, बिचोली, गोवा. Distribution of sanads issued under Forest Rights Act, Rama Lotu Naik, Shivde, Dharbandora Goy. Distribution of sanads of flats allotted by Goa Rehabilitation Board, Shaila Sudhakar Harankar. Headland Sada. Distribution of sanads issued under 20-point program. पहिली आता शैला सुधाकर हरणकर, हेडलँड सडा. त्याच्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सनद्स इश्यूड अंडर 20-point प्रोग्राम, सागर उल्हास मोरजकर, काणकोण. आणि निम्ने डिस्ट्रीब्युशन ऑफ क्लास 1 ऑक्युपन्सी सनद्स टू सालावलीम इरिगेशन प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स, मनुएलिना पेरेरा, कुरपे सांगे गोय. बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृहमंत्री महोदय जी. हम सबको मालूम है ज्ञानदेव महाराज जी ने अपने पसायदान में कहा था कि जो जे वांछील तो तेला हो, जिसकी जो अभिलाषा है उसे वह मिले. इसलिए जिनको घर नहीं है उन्हें घर मिल रहा है. भारत सरकार ने प्रण बनाया है और सम्माननीय पंतप्रधान महोदय नरेंद्र जी मोदी की संकल्पना से उत्तरी स्वामित्व योजना से गरीब को जमीन मिल रही है. ध्येय सिर्फ एक है कि सबको साथ लेकर चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है. इसमें बाधाएं आएंगी, पर जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. और इसी विचार से प्रेरित भारत सरकार के गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी आज हमारे बीच उपस्थित है. ये हमारा सौभाग्य है. आपको हम नमन करते हुए ये निवेदन करते हैं कि इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में उद्बोधन करने के लिए आप पधारें और अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें. मेरे साथ बोलिए, भारत माता की. क्यों भाई, गोवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? आज बहुत बड़ा काम होने जा रहा है. उनकी खुशी में हम सब सम्मिलित हो. दोनों हाथ उठाइए जरा, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, एक मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से जयकारा लगाइए, भारत माता की. वंदे वंदे. आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्रीमद प्रमोद सावंत जी, मुख्यमंत्री गोवा शासन, मेरे साथी मंत्री, जिनका जरा जोर से ताली बजाओ, आज श्रीपाद जी का जन्मदिन भी है भाई. मेरे साथी मंत्री श्रीमान श्रीपद नायक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री दामू नायक जी, श्री सदानंद जी, हमारे सांसद महोदय, विश्वजीत राणे मंत्री गोवा सरकार, दिगंबर कामत मंत्री गोवा सरकार, मोविन जी मंत्री गोवा सरकार,
सुदीन धावलीकर जी, मंत्री गोवा सरकार, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण और आज इस सभागार और सभागार के बाहर हजारों की संख्या में उपस्थित गोवा के सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं माता शांता दुर्गा देवी, भगवान मंगेश और महालसा देवी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज इस सभागार में आया हूं तब मैं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गस्थ मनोहर पर्रिकर जी को भी बहुत मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। इन्होंने सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता के कई परिचय देते हुए गोवा का नाम पूरे भारत में रोशन करने का काम किया था। और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं डॉक्टर प्रमोद सावंत और इनकी पूरी टीम को। माझे घर योजना ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, वो एक कुशल प्रशासक का परिचायक, वो एक संवेदनशील सरकार की परिचायक है और वो मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो रिफॉर्म्स के लिए बहुत बारीकी से मेहनत करती हैं उसका परिचायक। कई प्रकार के कानूनी चुंगाल में फंसे हुए लगभग 11 प्रकार की अलग अलग कानूनी चुंगाल में फंसे हुए गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना और कल से वो कह पाएंगे कि ये घर मेरा घर है, ये माझा घर है, ये बहुत बड़े एक प्रकार से एम्पावरमेंट की निशानी है। इसका उद्देश्य राज्य की लगभग आधी आबादी को स्थायी और कानूनी आवास प्रदान करना है। मित्रों, हम सब जानते हैं गोवा की आजादी हुई तब से ये मांग सब जगह पे, सब घरों में इसकी गूंज दिखाई पड़ती, परंतु जब हाई कोर्ट के मार्च 25 के आदेश के बाद घर तोड़ने का खतरा खड़ा हुआ, डॉक्टर प्रमोद सावंत और उनकी टीम ने सभी प्रकार की हाउसिंग रिलेटेड एनोमली को एक ही कानून बनाकर समाप्त कर कर गोवा की आधी आबादी को फायदा पहुंचा है। और घर की मरम्मत के लिए 3 दिन के भीतर अनुमति देना और बिजली और पानी की आपूर्ति भी देना किया है। इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम से 75 से जो भूखंड के स्वामित्व का प्रश्न था, इसको हल किया। 2014 से पहले बने घरों में नाम मात्र टोकन फीस लेकर रेगुलराइज किया। कोमुनिनाद सामूहिक स्वामित्व वाली भूमि में बने हुए घरों को भी रेगुलराइज करने का काम किया और ग्रामीण क्षेत्र में 300 मीटर तक के सभी घरों को रेगुलराइज करने का काम किया है। 1972 के पहले जो घर था, अब उनको कन्वर्जन की सनद की जरूरत नहीं पड़ेगी और राज्य सरकार उन सभी परिवारों को वर्ग 1 का स्वामित्व का अधिकार देने जा रही है। ये सभी प्रकार के मालिकाना हक जो आपको मिले हैं, आपको उसमें रिपेयरिंग करना है तो भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आप रिपेयरिंग कर पाएंगे।
बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन देना है तो भी इसको मॉर्गेज कर आप लोन ले पाएंगे। और किसी का दुखद निधन होता है तो अपनी पत्नी, बेटे या बेटी के नाम पर ये बहुत सरलता से ट्रांसफर हो जाएगा। मित्रों, ये इतना बड़ा सुधार है, जिस सुधार के लिए कम से कम 10 से ज्यादा लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है। मैं गुजरात राज्य में बहुत लंबे समय तक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूं, मगर मैं प्रमोद सावंत जी को बधाई देना चाहता हूं। एक ही लेजिस्लेशन से, एक ही कार्यक्रम से 10 लाख लोगों को अपने घर का मालिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार ने किया है। मित्रों, ये काम, इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने सभी राज्य जो भाजपा शासित है, एनडीए शासित है, उनको एक प्रेरणा दी कि लोगों की समस्याओं को सामने से ले जाकर जानिए, उनके दुख की पृच्छा करिए, इसको लिस्ट आउट करिए, इसका कानूनी हल निकालिए और जरा भी झिझके बगैर बड़ी बोल्डली नया कानून लेकर आकर लोगों को उनका अधिकार देने का काम करिए। और वही प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सभी सरकारें देश भर में काम कर रही है। और मित्रों, उसी का नतीजा है कि आजादी के 75 साल बाद 60 करोड़ गरीब, जो उनके पास ना बैंक अकाउंट था, ना घर था, ना घर में पीने का पानी था, ना गैस का सिलेंडर था, ना शौचालय था, ना खाने को अनाज था, ना दवाई का पैसा था। जिनको घर नहीं था उनको घर दिया, घर था उसको शौचालय और गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली पहुंचाई, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और 5 लाख तक का संपूर्ण दवाइयों का खर्चा, इलाज, ऑपरेशन के इलाज समेत मुफ्त में कर 60 करोड़ गरीबों के जीवन में उजियारा भरने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी से प्रेरणा लेकर हमारे सारी सरकारें काम करें। मैं फिर से एक बार ये 10 लाख गोवा के नागरिकों की ओर से भाई प्रमोद जी को मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कांग्रेस पार्टी जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतने लगी तब कहा है कि बहुत छोटा राज्य है। खरगे साहब, राज्य छोटा हो या बड़ा, इसके अंदर जो नागरिक रहता है ना, वो भारत का नागरिक है। छोटे से छोटे राज्य में रह रहे हर एक नागरिक का इतना ही महत्व है जितना देश के मंत्री का और प्रधानमंत्री का। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के सामने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। मगर मैं आज आपको कहने आया हूं, 15 साल से मैं गोवा आ रहा हूं। गोवा में जिस तरह से एक के बाद एक योजनाएं और समस्याओं का समाधान हो रहा है, गोवा को पूर्ण विकसित बनने में 47 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी। 35 से 37 के बीच में ही हमारा गोवा पूर्ण विकसित गोवा बन जाए। आज एक ही कार्यक्रम में अलग अलग तरीके से लीगल पचड़े में फंसे हुए 10 लाख नागरिकों के घर की अधिकार को समाप्त कर दी और ये सवाल समाप्त कर उनको अधिकार पत्र देने की शुरुआत हुई। और उसी दिन यहां से लेकर दिल्ली तक जुड़ी हुई 2452 करोड़ की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण
और शिलान्यास हुआ है। मित्रों, आज मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था, रास्ते में हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर खड़े थे, भारत माता की जय के जयकारे लगाते। मुझे भी लगा कि सारे लाभार्थी होंगे, मगर 2452 करोड़ की 21 योजनाएं, ये बहुत बड़ी गोवा के विकास में एक छलांग है। भाइयों बहनों, एनबीसीसी से जुड़ी 7 योजनाएं, 1097 करोड़, पर्यटन विभाग से जुड़ी हुई 4 योजनाएं 472 करोड़, पुलिस आवास से जुड़ी हुई 2 योजनाएं 33 करोड़, विद्युत विभाग से जुड़ी हुई 2 योजनाएं 57 करोड़, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई 4 योजनाएं 752 करोड़ और स्मार्ट सिटी और गोवा डेंटल कॉलेज की 2 परियोजनाएं 41 करोड़ के उससे आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, ये सारे विकास के काम विकसित गोवा के दिशा में जा रहे हैं। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं, सुविधाओं का विकास नहीं, मैं आज यहां कांग्रेसियों को जवाब देने आया हूं। 2014 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय 1,12,073 रुपया थी। मेरी बात ध्यान से सुनना, 2014 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय 1,12,073 रुपया थी और 23-24 में 1,12,000 से बढ़कर 3,57,000 रुपया प्रति व्यक्ति है। 2,24,000, 2,45,000 प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, ये अपने आप पे इस बात का द्योतक है कि भाजपा सरकारों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। सबसे पर हेड देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हमारे गोवा को मिली हैं। गोवा में प्रति स्टार्टअप की संख्या जो 12 थी वो 651 हो गई है। और अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने लेजिस्लेशन लाकर विधानसभा के लिए हमारे ट्राइबल भाइयों को भी रिजर्वेशन देने का काम किया है। इतने सालों से हमारे आदिवासी भाई बहनों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, अब वो विधानसभा में रिजर्व सीट से लड़कर आएंगे। और मित्रों, 5 अगस्त 2025 को देश की पार्लियामेंट ने ये अधिनियम को पारित करने का काम किया है। मित्रों, मैं सुबह से बारिश के कारण लेट चल रहा हूं, आप लोग भी लेट हुए हैं। गोवा वालों को शाम को ज्यादा रोकना ठीक नहीं होता है, गोवा का एक मूड होता है, मगर मैं आज एक बात बताने आया हूं। केवल गोवा नहीं, देश भर की माताओं बहनों को एक बात बताने आया हूं। अभी अभी नवरात्रि के पहले दिन ही, अभी दशहरा हुआ है, नवरात्रि के पहले दिन ही मोदी जी ने 395 चीजों पर जीएसटी को 1/3 से ज्यादा कम कर देश की जनता को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा। खाने पीने की सभी चीजें 0 टैक्स पर ले आए और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें भी 5% टैक्स तक लेकर आए हैं। मित्रों, आजादी से अब तक सेल्स टैक्स पर, जीएसटी पर इतनी बड़ी कटौती करने की हिम्मत किसी ने नहीं की है जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसी के कारण दीपावली पूरे भारतवासियों की शुभ जाने वाली है। मगर मोदी जी ने एक और आग्रह करा है कि इस दीपावली में हम सब ने एक संकल्प लेना है कि हमारे परिवार में कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं होगा। हम कोई विदेशी चीज जो हमारे देश में नहीं बनी है, अनिवार्य न हो तब तक हमारे घर में नहीं लाएंगे।
और मित्रों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, 140 करोड़ की जनता और देश के सभी व्यापारी ये निर्णय करते हैं। व्यापारी अगर निर्णय करे कि हमारी दुकान से, हमारे शॉपिंग मॉल से केवल स्वदेशी चीजें बेची जाएगी, और व्यापारी ये निर्णय करे कि मेरी दुकान से सिर्फ स्वदेशी चीजें बेची जाएगी, और 140 करोड़ की जनता स्वदेशी ही खरीदने का काम करे, तो हमारा भारत देखते देखते महान भारत बनने का स्वप्न हम जल्दी से, आत्मनिर्भरता से बड़ी कोई बात नहीं होती। हमारे अर्थतंत्र को गति देना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, और दुनिया भर के लोग भारत में आकर उत्पादन करें, इसके माध्यम से रोजगारी की चिंता भी रिजॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात। और मोदी जी ने अभी अभी 12 लाख तक की इनकम पर इनकम टैक्स समाप्त कर दिया। मित्रों, जब हम आए थे 2014 में, तब 2.5 लाख की सीमा थी। ये 11 साल में 2.5 लाख से 12 लाख तक की इनकम वाले सभी लोगों को इनकम टैक्स से मुक्त करने का काम किया है। इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी दोनों को मिलाते हैं तो हमारी घर की, हमारे देश की माताओं बहनों के पास उनकी खरीद शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, स्वयं पूर्ण गोवा सरकार की एक प्रमुख पहल बनी। मेरा आग्रह है प्रमोद जी से, स्वयं पूर्ण गोवा ये हमेशा चालू रखने जैसा कार्यक्रम है। सरकार की कोई न कोई नई योजनाएं आती रहती है, और स्वयं पूर्ण गोवा के माध्यम से हमारे नागरिकों की दिक्कतों का रिजोल्यूशन बिना थके, डेट देखे बगैर करना चाहिए, और आने वाले दिनों में पूर्ण विकसित गोवा, देश में सबसे पहला पूर्ण विकसित राज्य हमारा गोवा बने, इसके लिए हमने प्रयास करना चाहिए। इसलिए जब खड़गे जी ने एक कहा था कि गोवा बहुत छोटा राज्य है, तब मैंने कहा था, खड़गे जी, एक सुंदर बिटिया के चेहरे पर अगर माथे पे बिंदिया लगा देते हैं तो चेहरे की सुंदरता अनेक गुना बढ़ जाती है। हमारा गोवा भारत माता के माथे पर की बिंदिया है, और गोवा विकसित बनता है तो उसी रास्ते पर देश के अनेक राज्य प्रेरणा लेकर पूर्ण विकसित बनेंगे। मैं फिर से एक बार श्री प्रमोद सावंत जी, उनके पूरे मंत्रिमंडल को और गोवा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को 10 लाख लोगों को वो अपने घर का अधिकार देने वाला जो फैसला किया है, और 2450 करोड़ की योजनाएं आज शुरू हुई है या पूरी हुई है, इसके लिए मनपूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार सम्माननीय गृहमंत्री महोदय अमित शाह जी, आपकी शुभकामनाओं से हम सभी कृतार्थ हुए हैं। बहुत बहुत आभार। सगळ्यांक सुचोवणी की कोणीच उठचे न्ही। सन्माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय वतना 15-20 मिनटां बसून रावचे। सेक्युरिटी रिजन्साक लागून कोणाकूच सभाघरा भायर वचूंक मेळचें ना, बसून रावात, मातशे बसून रावात 15-20 मिनटां। Secretary Dr. V. Kandavelu, please propose vote of thanks. It's a great honor and privilege to propose vote of thanks on this historic occasion of the launch of Majegar Yojana in Goa. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Union Home and Cooperation Minister, Shri Amit Shah ji,
for gracing this event and inspiring us both with his presence and vision for a Viksit Bharat, Viksit Goa. We are truly thankful to you, sir, for your constant support and guidance in strengthening Goa's progress. The laying of the foundation stones at the auspicious hands of the Union Home and Cooperation Minister for projects worth 2,410 crores have added momentum to the future prosperity and well-being of every Goan. I also sincerely thank Dr. Pramod Savanji, Honorable Chief Minister of Goa, for his commitment towards housing for all as part of his Swaympurna Goa mission. I also thank Honorable Union Minister of State for Power, Honorable Cabinet Ministers of the Goa government, Honorable MP Rajya Sabha, Honorable MLAs and other dignitaries on the dais and off the dais for their presence, which added great value to this occasion. Thank you and Dev Bharat. Thank you very much, sir. Dr. V. Kandavelu, IAS, Chief Secretary, sir. बोलो भारत माता की! भारत माता की! वंदे! 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 सगळ्यांक विनंती की कोणी सभागारा भायर वच्चे न्ही. फॉर सेक्युरिटी रिजन्स आम्ही 15-20 मिनिट